Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. दोय बंद करूया 2 मिनिट. देवाक अर्घां दिवया. सर्गीच्या बापा तुका हांव दिनवासता अर्घां दिता वाखाणटा ह्या वेळा पासत आयच्या दिसा पासत. जेजू आयज तुवें म्हाका हिंगा वेचून हाडलाय, तुवें म्हाका हिंगा उबो केलाय. पवित्र आत्म्या म्हजे संपूर्ण कुडीचो, म्हज्या आवाजाचो, म्हज्या जिबेचो संपूर्ण ताबो तूं घेवन तूं उलयतलय. जशी आमकां भाव भयणां उलयल्या त्याच भाशेन जेजू तेंच एनॉयटींग सगळें घेवन तूं उलयतलय न्ही. हांव जेजू हांव तुका दिनवासता अर्घां दिता वाखाणटा तुज्या ह्या बेवडत्या देण्या पासत जें तुवें आमकां शिकोवन 2-3 दीस आमच्या भयण्या उद्देशी जी भयणां आमकां दिलेली आहा, तुवें मागलेली आसा, तांच्या तोंडांसान तूं उलयलाय जेजू. आनी सदांकाल सासणाच्या सासणां तोच जेजू काल आयज फाल्यां आनी सासणाच्या सासणां तोच तूं आमच्या सांगाता सदांकाल आसाय. आनी तूं म्हणटाय हांव तुका केदीच सोडचो ना, केदीच सांडचो ना. सदांकाल हांव तुजो हात धरून तुज्या सांगाता चलतलो. जेजू जेन्ना आमी तुजेर विस्वास दवरता, आमी तुजेर स्थिर रावता आनी आमी तुजेरूच पाती येता. आमचेर कितले आडमेळे आयले, कितलें कसलें कितें कसलें आमचेर कसलें वादळ आयलें, वारें आयलें जाल्यार आमी हालोंक जायना. कारण जशें एक झाड, वडाचें झाड मुळां ताची खोल भुंयन वचोन ताका ते आदार दिता उबारूंक, त्याच भाशेन तुजो जेजू तुजें उतर तें जिवें उतर आनी तुजें आमकां बळ, तुजो आमकां संपूर्ण आशिर्वाद तुवें आमचेर दिलेलो आसा. ही म्हजी भाव भयणां आनी ऑनलायन पळयता तांचे पासत आशिर्वादीत घालता. जेजू तुवें तांकां आशिर्वाद दिलेलो आसा. जशें म्हज्या जिवितांत तुवें व्हड व्हड मिलाग्री आनी व्हड व्हड मोहिमा म्हज्या जिवितांत तुवें भरपूर म्हज्यो गोवायक्यो जेजू तुवें दिल्ल्यो आसा. सदांकाल उठ्ठा बसता जेजू तूं म्हाज्या जिवितांत घडयताय त्योच सगल्यो म्हजी भाव भयणां आनी ऑनलायन आयकता तुवें तांकां आशिर्वादीत केलें. तुका दिनवासता अर्घां दिता वाखाणटा. तुवें आमकां सर्गीची राज आमकां तुजी आमकां दायज केलें देखून तुका दिनवासता अर्घां दिता वाखाणटा. हें मागणें हांव म्हज्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. कशें आहात? ब्लेस, आशिर्वादीत, आशिर्वादीत. वय वो ना आमच्या तोंडांसान कसलीं उतरां भायर सरतात, आमचे जिबेसान कसलीं उतरां भायर सरतात. प्रेज द लॉर्ड. ओके, कसलीं भायर सरतात उतरां? सकाळीं आतां शिकल्या न्ही, कितें कितें शिकल्या आमी मातसो ताचेर नियाळ करुया. सिस्टरीन सांगलें म्हजी मिसीस आयली ताचे उतरां तोंडांसान जेजू पवित्र आत्म्यान तुमकां शिकोवण मेळ्ळी. सदांकाल आमकां रात दीस मेवता हिंगासर. वय आनी आमची जीब तोंड कशी आसता हें आमी घेता तेंच आमी खाता न्ही. वय वो ना आमकां गोड लागता, देवाचें उतर गोड आसा, मोवाळ आसा. वय जाल्यार कित्याक उलयनात तुवें? हांवें उलयल्यारूच तुमी दितात मागीर जबाब दिवंक जाय न्ही. तुमी म्हजे कडेन उलयनाकात. प्रेज गॉड. पूण आमच्या सर्गीच्या बापाक पवित्र आत्मा म्हज्या तोंडांसान उलयता ताचे कडेन ताका तरी जबाब दियात न्ही. दितल्यात? प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आमचे कडेन आमकां देवान जीब दिलेली आहा, तोंड दिलेलें आसा. वय वो ना कितलीं जाणां आमी आमच्या तोंडांसान आशिर्वादीत उतरां उलयतात. प्रेज गॉड. हालेलुया. कितलीं जशी आमी उठ्ठा दोळे उकडटा, हांव कोत्ता म्हजी गोंयकी हांवें दिल्या, म्हजी गोंयकी हांव कशें कोत्ता. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हजे दोळे उकडटात, हांव सकाळीं रात दीस उठ्ठा बसता. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. उठ्ठा बसता. कित्याक? कित्याक म्हज्या तोंडांसान उतरां भायर सरतात? जायतीं जाणां तोंडान दोळे उकडले जाल्यार तांकां खोती हुस्के कितें तरी आसता न्ही आमच्या घरान. ताचेर आमचें देन मन वचना. वय वेता न्ही ना वचना? डायरेक्ट वेता न्ही. झापकून दोळे उकडले आमच्या घरान कोण दुयेंस आहा जावं कोण आमच्या कितें कसलें वायट दुयेंसान ओ कसलें वायट हाका सांपडलेलो आहा, आमचो झापकून वचना. आमच्या तोंडांसान देवाक अर्घां येतात. थँक्यू जिजस. सकाळीं म्हणटाली न्ही सिस्टर सांगताली न्ही थँक्यू जिजस. कितें? थँक्यू जिजस. अर्घां तुका जेजू 3 उतरां भोव व्हडतीं उतरां, भोव मोलादीक उतरां. कोणाचीं उतरां? कोणाचीं उतरां? म्हजीं उतरां, ब्रदर रमेशाची.
सिस्टरींची येतात थिंगा तांच्या तोंडानसान पळयतात मग उलयता आमचे कडेन वय ना आनी आमकां ही जीब दिल्या तोंड दिलां ताणें आपलें दिलेलें आहा सगळें आमकां कित्याक ताची वाखाणी करपाक वय ना ना की आमचे कडेन दोळ्यांनी आमी कितें दिसता जावं आमी कोणें कितें आमच्या घरान कितें प्रॉब्लम्स येता आसतले ना न्ही आमच्या जिवितान येता तुमी सजमतात कितें आमी हिंगासर उबे आहा आमकां देवान म्हाकलेली आसा येस वय आशिर्वादीत केलेली आसा सगल्यांक केलेली आहा जण एकल्याक केलेली आहा आमकांच केलेली आहा आमकांच तें बळ दिलेलें आहा आमकांच ती पदवी दिलेली आहा आमच्याच जिबेर सगलीं देवाचीं उतरां दिलेलीं आहा आनी तुमकां दिवंक ना प्रेज द लॉर्ड दिल्या न्ही सगल्यांक दिल्या जाल्यार आमच्या तोंडानसान जेन्ना आमी दोळे उगडटा जेन्ना आमी कितें आडमोडी आमच्या फुडल्यान दिसता आमच्या घरान आमकां कितें इश्यूज आसता तेन्ना आमी कित्याक आमची ती जीब येदीशी जीब आमकां दिलेली आहा आमची जीब कितली लांब आहा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर दाखय पळया कोणाची जीब 4 मीटर आहा जाल्यार ना आमची जीब 4 मीटर 15 मीटर 10 किलोमीटर आसा हो ना ना लांब ना सिस्टर प्रेज गॉड वय सारकें जी आमी उतरां उलयता त्याच उतरां उद्देश आमी हिंगासान आतां म्हजो भाव UK आहा म्हज्या भावा कडेन हांवें उलोवंक जायना हां आसा हो ना सोजमोता आगोड लागता कितें हांवें कितें म्हज्या तोंडानसान पळयता मागीर कितें दुसरें शिकयता ना ही ताचीच शिकवण तोच ताणेंच म्हाका उडत बसलो थिंग आसा ताणेंच दिलें हें रेवल्युशन म्हजें कांय न्ही हांव वस्कोत न्ही हें न्ही म्हजे उद्देश हांव कांयच न्ही हांव ताका वयर काडटा जेजू क्रिस्ताक जितलीं वर्सां म्हज्या जिवितान हांवें कशीं कशीं म्हजीं उतरां उलोवन हांवें तोंडानसान म्हज्या जिबेनसान जी पदवी म्हाका दिलेली आहा ती देवाक उद्देशी हांवें मेवलेलें म्हाका सगलें बरेंपण हांव कितें करतालो दुसऱ्याचें जिवीत पाड करतालो 10 मीटर 1000 मीटर 100 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर हिंगासान देखून कितलीं उतरां म्हज्या तोंडानसान हें म्हज्या जिबेनसान तुमी काडी बेडी पळयल्या मॅच बॉक्स फर्स्ट पळयला केदी आसता काडी केदी 1 मीटर आं 1.5 मीटर प्रेज गॉड इंचीस येदी इंच न्ही वय ना पळयल्या तुमी हां ताचो कितें वालोर येदीशी काडी आहा पळय आमची येदीशी जिबे भाशेन तेच एग्जाम्पल सेम ते येदीशी काडी आहा पळय ती कितें कित्याक काडी केल्या संवसारान सगळें देवा उद्देश आमकां मेवलेलें आहा बरें आहा वायटूय आहा सगळें आहा पूण देवा भशेन वायट येना बरें तितलेंच आमकां देवान दिलेलें आहा सॉरी वय ना आमकां बरें तेच आमकां दिलेलें आहा वायट कोणाक कितें करपाचें तें देवा कडसान न्ही पूण कोणा कडसान येता सैताना कडसान येता आमी वेरी गूड आमी फकत सैतानाकूच दोश दिता वय ना आमी कितें नितिवंत आमी नितिवंत सैतानूच हिंगासर हाजीर आहा तोच आमकां करून शिकयता वय ना आमकां देवाचें मन ना ताचो आत्मो ना सगलें ताणें पवित्रसण आमकां दिवंक ना त्या पवित्रसणान तुमकां कितें वायट भितर घालून दिलां तुमची कूड आहा ती आमी म्हणटा न्ही तुमी वायट बूक हें कोत्तात न्ही आमचें कन्फेशन कोत्तात न्ही हांव जावन आसा हांव जावन आसा हांव जावन आसा हांव जावन आसा ची कूड हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड हांव जाणो जाल्यार म्हजी ही जीब जें म्हजे भितर आसता भितरसान म्हजी ती उतरां आसतात ती कित्याक असलें कितें नाका जाल्लेलें नाश जावपाची एक काडी पेटी पयली न्ही तुमी काडी पेटी पेटयली कागद पेटोवंक शकता कोरड आसता तोंड न्ही तें पेटयता सगलें कितें असलें सुकलेलें सुकें जावं ओलें देखून पेटयता वय ना ओल्याक देखून पेटोवपाक ताका ताकोता बळ आहा ताका वय कित्याक ताका तें बळ दिलें कित्याक दिलां दुसऱ्याच्या जिवितान उजो घालपाक वय ना हां दुसऱ्याच्या जिवितान आमी ती काडी पेटयता जीब जीब म्हणटा पळय ती आमची जीब आहा न्ही वय ना हां कोणाचें जिवीत बरें करूं शकता कोणाचें जिवीत घडोवंकूय शकता कोणाक कितें पाडूय करूं शकता म्हणजे पाड म्हणजे हय जेन्ना आमी वायट उतरां उलयलां तेन्ना दुसऱ्याच्या जिवितान पाड जाता वो ना जायना शुअर जाता प्रेज गॉड तरी आमी जाणा जावन आमची उतरां तोंडानसान ती काडये भाशेन कितें जाता ठुस करून पेट्टा
इल्ली न्ही काडी, इल्ले उजो घातलो, एक आमी उतर आमच्या पेल्याक, आमच्या बायलेक, आमच्या कोणाच्या जिवितान आमी इल्लें धाकटुली ती काडी पेटोवन एक उतर दिलें. मागीर थिंगा कितें जाता, उजो पेट्टा. कसलो उजो पेट्टा? मोगाचो न्ही, रागाचो ना. काडी दिल्या न्ही, काडी पेट्टा. म्हजी जीब आहा न्ही सगळी, ती काडी पेटयली आनी टुकून बेश्टी उडयली. आतां एक एग्जाम्पल, एक सिस्टर जावं आमच्या ह्या ताका ताका हांवें कितें म्हज्या तोंडान सान ती काडी पेटयली. ताका सांगलें अहें अहें आहा. ताका तो मोगान बसता. कितें जेजूचो मोग ताचे भितर व्हांवता हो ना? जेजू ताचे भितर आहा. तरी तें उतर हांवें उलयल्लें ताका कित्याक भावता, कित्याक लागता, कित्याक लागता? आमच्या तोंडान जशी ते काडयेक पदवी दिलेली आसा उजो पेटोवपाक, त्याच भाशेन जेजू क्रिस्तान स्वर्गीच्या बापान आमकां आपली पदवी आमच्या तोंडान घालिल्ली आहा. तें जावन आसा देवाचें जिवें उतर. प्रेज गॉड. स्वत मानता तुमी? जेन्ना आमी ताचे स्थिर रावता, सगळें कितें आसलेलें घेवन आमी ताचे उद्देशी चलता. आयज आमी काल 2-3 दीस जाले आनी आयजूय शिकलें. कितली शिकोवण आमकां ताचे उद्देशी आयज मेवलेली आहा आनी मेवता सदां काल रात दीस जेन्ना आमी देवाच्या उतरान वाडून रावता. म्हज्या जिवितान जाता जेन्ना आमी देवा कडच्यान पयस वेता न्ही, कांय दीस फाटीं बचाबाच जाल्या, म्हजे कडेन जाल्या. मिसेसीक म्हजे टा 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 करून. पूण मागीर म्हाका रियलायज जालें, म्हज्या भयणीकूय कितें अशें कितें कितें भायर सत्ता तोंडानसान ना. अशें ना, अशें जावचें ना की तुमी आहात सगळीं आतां हिंगासर आमी हिंगा आसा. एक आमचें चर्च आहा, हेका आमी चर्च म्हणटा न्ही, पळयत आत्म्याचें मंदीर. हें पळयत आत्म्याचें मंदीर न्ही, देवाचें घर हें. वय हो ना? देवाच्या घरानूय हिंगासर सैतान आसता, हाजीर आसता. वय हो ना? आसता. तो पळयता, तो सगल्यांक तो आख्खो आपले दोळे धरून आहा हिंगासर. आमच्या पयलो तो खंय येता? सैतान आमकां खंय अटॅक करता? मनान. मनान करता? शुअर? आं? थॉट्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जाणून तुमी न्ही, सगळें जाणो आमी, सगळें बाय जाणो आमी. इवन आमी मागणें जाणो, देवाचें उतर जाणो, सगळें जाणो. पूण जेन्ना आडमेडे येतात तेन्ना हां प्रेज द लॉर्ड. ना आमी तुका म्हणना सिस्टर, हे म्हजें हांव तुका पयलें सांगलां न्ही, आतां खंय कितें हांवें उलयलां पळय तें जाता. दोन जोर एकले जेन्ना आमी देवाच्या उतरान सारकी स्थिर रावना. सिस्टर्स हे कोत्ताली न्ही 3 म्हयने कळ्ळें. हांव फाटल्या दिसांनी म्हाकाय जातालें. आतां हांवूय थिंगासर रावलोलो. आतां म्हाका ब्रदर येतलो, गॅरंटी आसली म्हाका तो येतलो म्हण 100% प्रिचींग करपाक. सैतान सांगला थिंगाच राव, थिंगाच राव. थिंगाच रावलो. मागीर हांवें मागीर मातशे वक्तान ब्रदर आयलो. हांवें म्हणलें ना, हांवें मागणें केलें गिफ्ट आउटाक यूज केली. आमकां दिलां जिबेचें देणें. वय हो ना? भिरांत खिसान येता देवा कडसान, सैताना कडसान. तशीच पळयता आतां थिंगासर आहा. मिसेसीन म्हजें दिलें प्रिचींग आतां म्हाका आनी सांगता हें करून जाणो येतलें येतलें. आतां कितें करतलो? हें ना ना थिंगाच रावलो मातशें कितें निमित्त आनी जड कहें. आतां थिंगा बसलो, थिंगा बेडाचेर बसोन आतां चिंता कितें करूं येते. मागीर ना, आतां म्हणलें अहें जायना. हें आमी देवाचें उतर आमी जाणा. जेजू आमचें सवें आसा. सदांकाल तो आमकां सांबाळटा आनी ताणें आमची दाल घालून संपूर्णतायेन दाली आपल्या आसऱ्या खाला ताणें आमकां सुरक्षीत दवरलेली आसा. सो ही जोड उतरां म्हज्या हातूंतल्यान जालें न्ही. आतां वय हो ना? हांवें कन्फेस केलें कितें तरी जातलें, येतलें, म्हाका दितलें. म्हाका नाका 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 2 दीस जाले न्ही. पूण पवित्र आत्म्याक जाय आसलें न्ही. ताका खबर आसा तो आमकां यूज कोत्ता. वय हो ना? आमकां जण एकल्याक यूज कोत्ता. पार्टीक सैतान ओडटा, पूण जेजूचो पवित्र आत्मा आमकां बळान ताणें वयर उबारून दवरलेलो आहा. सदांकाल सासणाच्या सासणां ताच्या मागलेल्या हातीन. ताणें सांगलां हांवें तुमकां सदांकाल म्हजें जें मागलेलें आतां मागलेलो आसा उजव्या हातान, हांव तुमकां सदांकाल सगळ्या कसल्या कोश्टां वयर, कसलेंच कितें वायटा वयर, कसलीं तुमची वायट उतरां तुमच्या तोंडानसान आमच्या जिबेसान भायर सत्ता, कोणाच्या जिवितान आमी कितें कोत्ता तें आमकां चड गरजेचें. जेन्ना आमच्या काळजान देवाचें उतर ना, आमच्या आत्म्यान आमी देवाक आमकां पवित्र आत्म्या उद्देशी जेन्ना आमी चलोना. आतां शिकल्या न्ही आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. स्क्रिप्चर्स घेतलेलो न्ही तो पवित्र आत्म्याचो. आमकां पवित्र आत्म्यान बळान सगळें दिलेलें आहा. वय हो ना? कितें कोत्ता? सगळें ताचें जें बरेंपण आसा तें आमचे भितर जर ताणें ओपून दिलां जाल्यार आमच्या तोंडान सान हीं उतरां जेन्ना आमी काडयेचें एग्जाम्पल घेतलेलें न्ही हांवें,
ते तास करून आमची जशी उत्तर जशें तेंच उत्तर पदवी दिलेली आसा आमकां. आमी कितें उलयता, आमी कितें कोत्ता, ताचेर आमी चड ध्यान मेहनत दिवन फुडें आमी पळयत आत्म्याच्या उद्देशी ताच्या आदारान ताका सांगूंक जाय. तो आमचो हेल्पर. जाल्यार पळयत आत्मो ना जाल्यार आमी जियेतलीं आसलीं. म्हजें जिवीत पयलें कशें आसलें? पळयत आत्मो आसलो म्हजे कडेन, सगलो आसलो. जेजू म्हजे भितर आसलो. आसलो ना म्हजे भितर सदां काल तो आसलो, पूण म्हाका खबर नासली. हांव ह्या संवसारी जिवितान जियेतालो. सगळीं दुयेंस पिडा, हालसर, एसिडिटी, जॉन्डीस, प्रेशर, नाका जाल्ली शिमा, कितें 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 खंयचें नाका जाल्लेलें तितलें हांवें कितें करून घेतलेलें, खंयसान स्विकारलेलें, कोणा कडल्यान. व्हेरी गूड, प्रेज गॉड. सैतान दिता आमकां सगळें न्ही. सैतानान दिल्लें न्ही आमकां हें. सैतान कशें दिलें म्हाका सांगा. हां, सैतान केन्ना दिता आमकां? केन्ना दिता सैतान आमकां? हांव संवसारी ब्रदर आमी जेन्ना संवसारी जिवितान चलतालो, हांव म्हजें पयलें पास्ट जिवीत कशें आसलें. सिगरेट उरतालो, सोरो पियेतालो, गाय सवतालो, हें कोत्तालो तें कोत्तालो. सगळीं मास्टर केल्लो न्ही. मास्टर प्रवचन कोत्तालो बरें. कसलें प्रवचन? संवसारी जिविताचें प्रवचन तें कोत्तालो. कोणाचें नाका जाल्लें वायट उलयपाक, म्हज्या जिबेन सावन दुसऱ्याच्या जिवितान उजो घालपाचें. स्पेशली म्हज्या ऑफिसान कलिगा दुसऱ्या बद्दल आमी बसताले. कितले वाजता जाली पार्टी? खूब वाजता जाली आतां न्ही पार्टी. तेन्ना देवाचें उतर येतालो, रिटीर एटेंड कोत्तालो, येतालो वेतालो. आनी थिंगासर थिंगासर मागीर कितें जातालें, ती संगत आसली पळय, त्या संगतीन आमी जशें वाडटा, सायडीक कशें आसता न्ही, तें वातावरण आमी वाडटा न्ही. म्हाका खबर नासली जेजूची वळख. जेजू जाणा आसलो कितें आहलें तें झाडां आसलो, पूण सारकें जें कितें म्हजें उतर ताणें म्हाका कितें दिलां म्हज्या तोंडान, म्हाका कितें ताणें संपूर्णतायेन ताचें सगळें जें बरेंपण, गुडनस ऑफ गॉड, ताचें संपूर्ण आशिश म्हणटा पळय आमच्या हिंदीन, संपूर्ण ताचें व्हडतें देणें, ताचो आशिर्वाद सगळें साल्वेशन दिलां न्ही आमकां, साल्वसांव दिलां. ताचे उद्देशी आमकां तारण मेवलां. हें म्हाका खबर नासलें. हांव नको आसलो. जेजू जेजू ओके, आमी म्हज्या फ्रेंडा वांगडा हिंगा थिंगा वेतालो. पूण जेन्ना सोत म्हाका गमलें, तरी आसतना म्हज्या तोंडान सावन काडयो पेट्टाल्यो, उजो भायर सरतालो. तरी आसतना हें न्ही की आमी एकाच दिसान, 2 दिसांनी, 4 दिसांनी, 8 दिसांनी. म्हजें जिवीत ना, म्हाका 5-6 म्हयने लागले ते हातून सावन भायर सरपाक कंप्लिटली. अशें म्हणया की 1 वर्स सगळें कितें कोत्तालो, स्वता गाडी पेटयतालो, दुसऱ्याच्या जिवितान बाचाबाची नाका जाल्लीं उतरां व्हरून ओड 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 सगळें करून कितें चलतालें म्हाजें. आमी खंय वयताले, हांव म्हजी जीब, हांव सांगता तें तुमी आयकात, हांव सांगता तें तुमी करात. हें म्हजें कितें आसलें ना. म्हजें संवसारी हातून व्हडपण संवसारी जिवितान आसलें की आमी व्हडपणान जियेता न्ही. आमकां कोण बरें करिना, आमकां कोण रिस्पेक्ट दिना, आमचे कडेन बरें उलयना, जावं आमच्या घरांतले कितें उलयतात तें आमकां एकदम आगोड जाता, व्हेरी डिफिकल्ट. मागीर थिंगासान सगळीं हे उजो पेट्टात, काडयो घालून. इल्ली गाडी एका उतर तुजें म्हजें 1 उतर, 1-2 उतरां न्ही. मागीर कितलीं उतरां वाडटात, कितलो दोंगर जाता. 100 भाशेचो व्हडलो दोंगर जाता न्ही. मावंटन पळयल्यात न्ही तुमी? दोंगर पळयल्या? केन्ना पळोवंक ना न्ही. प्रेज गॉड, हालेलुया. पळयलां न्ही दोंगरान कितें कितें आसता तें पळयलां तुमी न्ही. झाडां नाका जाल्लेले सगळे तरेचे, विचित्र तरेचे थिंगासर जानवरां, विचित्र तरेचे सगळे थिंगासर कितें नाका जाल्लेले आसता. आमी त्या मावंटन दोंगरार वचून दोंगरान रावंक शकता आमी ना. आनी बाकी थोडे लोक रावतात ते कशे रावतात तर तुमी ना म्हणले रोकडेच. कित्याक? थिंगासर कांटे आहात, थिंगा फातर आहात, कितें आहात, शिव आहा, ओत्ती आहा, कोण येतले अहे उखलतले, टाम करून उडयतले ते अशिल्ल्यान आमकां भिरांत न्ही. भिरांत ना. पूण जायते जाण थिंगासर वेतात. कसलीं वायट जानवरां आहात, कितें कितें आहा ते कशे वेतात. भिरांतूय आसता, पूण ते आपल्या बोर्डान वेतात न्ही. ते वेतात, तांच्या बराबर जेजू ना, तांकां जेजू सांबाळना, तांचे कडेन उतर ना. ते संवसारी मनीस, आमी एग्जाम्पल घेवया आतां, वय ना.
जेन्ना आमी संवसारान आहा, संवसारी मनीस कितले आहा पळयल्या तुमी, सगळे काय बरे जियेतात, सगळे बरे दिसतात न्ही, आसतात सगळे कडेन उलयतात सगळे, पूण तांकां बरेपण शांती आहा तांचे भितर, समज आहा देवाच्या उतराची, देवाचो आनी तांचो संबंद आहा ना. तरी आसतना ते मनीस कितें करतात, जंगलान वेतात न्ही, हाका शिकार करपाक, मारपाक, जानवरां करपाक, कितें आसता थिंगा भिरांतूय आहा आनी देवाचो सांगातूय आसता. वय ना केन्ना जर ताचें कितें मातशें कितें चुकलें तांचें, हे वाटेन वयचें ते वाटेन पडलें जाल्यार खंय थिंगासर फाटल्यान सावन कोणें डाम करून मारलो जाल्यार काबार. पूण ते म्हणून बरे श्रूड आसतात, आसता व ना. कित्याक श्रूड रावतात ते, तांकां तांच्या जिवाचो भिरांत आहा. वय ना जिवाची भिरांत आसा. समज कोणूय हे सायडीन चारी वाटेनी पळयतात ते. त्याच भाशेन जेजू क्रिस्तान आमकांय तेंच बळ, तीच सामर्थ्य सगळें दिलेलें आहा. हां वय ना. आमी आमची जीब, तोंड उकडचे पयलीं कितले फावटी विचार करतात ताचो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कोत्ता आमी ना. फाट करून काडी पेटयली टास उजो. आमकां भिरांत ना, कित्याक आमचो आनी देवाचो संबंद. आमी कोत्ता येता हिंगा, तरी आसतना आमी देवाची भिरांत धरना. सकाळीं आयको पळयलां न्ही, जेजू क्रिस्तान कशें आपले कोश्ट ताच्या स्वर्गीच्या बापान ताका मिशन दिलेलें, तें कितें दाखयलां तुमी पिक्चर, कितें सजमवलें तुमकां ताचे हाचे बद्दल, कित्याक सिस्टरीन दाखयलें तें. सीन, कस, सिकनस, डिजीजीस सगळें कितें आसलेलें ताणें आपले कुडीर व्हेलां. वय ना कशें ताणें केलें. एकूच तो मोगाचो पूत स्वर्गीच्या बापाचो. ताका भिरांत नासली, आसली भिरांत ना, ताका भिरांत नासली, ताका खबर आसली, तो जाण आसलो, देखून तो धीट रावलो न्ही. वय ना. आमी त्या जंगलान जावं खंय वेताना धाकटलो सोरोप थिंगासर वाटेर सांगलो कोणें न्ही, हिंगासर सोरोप गेला, आवय पळयत वेतात थिंगा आमचे सिटीर खंय आसता थिंगा. तो बाबडो गेलो, सोरोप जावं कोणूय गेलो ते वाटेन सावन, तो आपल्या खंय गेलो, आपले वाटेन गेलो, तरी आमकां भिरांत. वय ना. कित्याक ती आमी स्विकारलेलें आहा, ते स्वयं आमी घेवन तेच आमच्या मनान तो स्ट्रॉंग होल्ड करून दवरलेलो आहा, गोठ एक मजबूत दोंगर करून दवरलेलो आहा. आनी जेन्ना तो दोंगर आमचे भितर आसा, आमच्या कुडीन भितर आमी मनान दवरता पळय, तेन्ना आमकां कांय दिसना. हें देवाचें उतर आमी इतलें शिकता हिंगासान. आमचे फाल्यांचो परवां तुमी भायर वेतले हिंगासान, तुमकां ताळण्यो स्टार्ट जातल्यो, आमकांय जातात. ताचेर तुमकां जंय दवरपाक कशें कितें करतलें हें आमकां सगळे हे दितात स्क्रिप्चर्स वचून आमी करता. ना अशें ना, अशें न्ही की आमी वयर सकयल पडटा आमच्या जिवितान वयर सकयल जाता. पूण आमचे जिबेचे भाशेन आमी जें उतर आमकां दिलेलें आहा तें आमी दुसऱ्याच्या जिवितान उजो घालपाचें. हय कितें आहा, प्रोव्हर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा, जिवीत मरण आनी जिवीत म्हजे जिबेचे आधीन आसा, म्हजे जिबेचेर आसा. प्रेज गॉड ब्रदर. सदांकाल, कित्याक आमी सदांकाल हो स्क्रिप्चर घेवन आमी फुडें या. कित्याक हो स्क्रिप्चर पयलें जशें म्हज्या जिवितान जें कितें हांव उलयतालो, कितें हांव कोणाचे काडी पेटोवन खंय हांवें दुसऱ्याच्या जिवितान हांवें नाश केलेले, भायले सोड म्हज्या स्वताच्या फॅमिलीन म्हजी भाव भयणां, म्हजी वनी आनी म्हजी आवय भयणी सगळीं कितें कोण मागीर सेकेंड थिंगासर ऑफिसान जशें आमी घरान वागता तशेंच आमी भायर वागतले. तेंच स्वयं घेवन आमी थिंगा वेतले हो ना. कित्याक म्हाका देवाचें उतर कांयच खबर नासली. जेजूचो वालोर, जेजून कितें केलां, ताचें इतलें कोस्ट, ताची कृपा, ताचो फावोर आमकां सासणेचें सासणां ताणें दिवन आमकां सगळीं आमकां ताणें कितें केलें, सुटका दिल्या, सुटका फावो केल्या ताच्या कोश्टा उद्देशी. सकाळीं मी तें पिक्चर पळयलेलें, दाखयलें तुमकां तें क्लीप न्ही, तें जिवीत सोत तें. वय ना. कित्याक तें आमकां हें मेवता, रेवल्युशन कित्याक मेवता, कित्याक सिस्टरीक तें मेवलें हें करून. म्हाकाय हांव बसलोलो थिंगासर आनी चिंत्तालो, पळयतात मागीर चिंत्तालो हें रेवल्युशन म्हाकाय जाय, म्हाकाय वाडोवंक जाय, म्हाका आनीक हांव कांय न्ही. सिस्टर म्हणटा न्ही ए आनी बी आनी सी सेम, ए बी आनी सी आमी धाकटे आहा, धाकटे सावन आमी अजून आमकां वाडोवपाक खूब टायम आहा.
आमकां पवित्र आत्मो शिकयता. जेन्ना आमी आमची तोंड उकोडटा, आमचे दोळे उकोडटा आनी ताचेर सारकें आमचें ध्यान मन देवाच्या उतराचेर आनी ताचो आनी संबंद आमचो घट कोत्ता, कशें देवाचें उतर घेवन ताचेर नियाळ करून. भावार्थ कसो येता? देवाचें उतर बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. पयलें आमी 2 फावटी आयकोता न्ही, एक आमी आयकोता आमी भायसान जावं आमी तोंडासान उलयता आयकोता, आनी दुसरे फावट कितें करता आमी आत्म्यान घेवन तें आमी जें आमी आयकोता आनी आयकोता आनी भितर घेता तें आमी सांबाळून दवरपाक आमचे कडेन इतले कॅपेसिटी दिल्ली आहा देवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जशें आमी एक तो मनीस रानान वेता, भिरांतूय आहा ताका, तो भिरांतीनूय वेता आनी 2 जाण सुद्दां 1 जाण सुद्दां गेले ताच्या बराबर जाल्यार तांकां सगळे भिरांतीन वेता, भिरांत ताचे कडेन आहा. त्याच भाशेन आमकां सर्गीच्या बापान जशे ते शिकारी वेतात, सारके शाप रावतात, झाडार चडटात, खंय वेतात, झाडारूय म्हणून तरेतरेची जानवरां आसता न्ही, अशीं ना रानान. आमच्या आतां हिंगासर सिटीन आमी हांगासर आहा, सेफ आहा, बरें आहा. आमचे कडेन ना. थिंगासर कसली तरेची वर्स्ट एंड वर्स्ट न्ही जानवरां असतात, थिंगा भिरांता. या स्नेक्स ऑल्सो, ऑल डिफरंट कायंड्स ऑफ एनिमल्स आहा हो ना थिंगासर. तरी तो कितें करता? वेता. आपूण वेतलोच ना, म्हाका तो रानडुकराक मारूंक जाय, सशाक मारूंक जाय, हिरणाक मारूंक जाय. कितले शिकारी करतात न्ही, खूब तरेचे. आतां तरी एनिमल हें करपाक बॅन केला, पूण पयलें कितें आसतालें सगळें बॅन केलां, सगळें मारपाक. तरी कितें वेता तो? भिरांत घेवनूय वेता. त्याच भाशेन आमकां सर्गीच्या बापान आपली भिरांत दिलेली आसा. आमच्या तोंडान पदवी घालून ताणें आमकां भिरांती उदेशी जेन्ना आमी जियेता तेन्नाच आमच्या जिवितान आमी स्वता जी आमी कितें मास्टर जाता, कसलें कितें हांव मास्टरगिरी करतालो म्हाज्या जिवितान, भरपूर व्हड मास्टरगिरी, आनी नको आसलो, सकयल पडटालो आनी म्हणटालो म्हाज्या जिवितान कांयच ना, तुवें स्पीड आसल्यो, कितें नाका जाल्लेलें. सदांकाल म्हाका ते पोत्तून येताले. म्हज्यो गवायके तुमी जाणा, सांगपाची गरज न्हू, तुमी आयकल्यात. कोण आतां न्हय ना, एक 2 जाण ब्रदर न्हय आहा. म्हज्या भयणीची, म्हज्या आईची कितले 4 पावटी, भयणीचे 2 पावटी, आमचे कितलेच, हे 2च न्ही, भरपूर. हे रात दीस उठ्ठा बसता. कश्यो घडटात ह्यो मिलाग्री आनी ह्यो मोहिमा, जेजूच्यो मोहिमा आमी आमच्या उगड्या दोळ्यांनी पळयता. आमकां जायना, आमकां येतात. जशे ते शिकारी भिरांतीन वेतात, आपणाक सारकें सुरक्षा घेवन वयवना. तांचे कडेन बाले आसतात, तोरसाद सुर्यो आसता आनी कितें आसता. कित्याक? तांच्या प्रोटेक्शना खातीर न्ही. तांकां नाका, तांकांय म्हणून सालवार आसा न्ही, भिरांत आहा. आमकांय जाय, नाजाल्यार आमी कोण आमकां खंयसरी जानवरां कोणूय आमकां उडयतले मारून, हत्ती येतले जावं आनी कोण येतले, तांच्या पासून सुरक्षा आमकां जायच न्ही. त्याच भाशेन आमकां जेजून दिवंक ना, आमची सुरक्षा करूंक ना देवान, करूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हमारी सुरक्षा की है ना, प्रभु यीशु ने हमको सुरक्षित रखा है. कैसे रखा है? स्वर्गीय पिता ने उसका जो वरदान दिया है, उसका सामर्थ्य दिया है. जैसा एक शिकारी, मैं उदाहरण ले रहा था. एक शिकारी शिकार के लिए ऐसे ही जाता है क्या, खाली हाथ? सुनील भाई, हाँ, कैसे जाता है वो? तैयारी से जाता है ना. अगर तैयारी से नहीं गया वो, तो उसको क्या होगा? कोई ना कोई उसके ऊपर हमला कर देगा ना. इससे पहले वो क्या करता है? जो हथियार, जिसके पास अच्छे से अच्छे जो हथियार है, वो क्या करता है? उसके साथ लेके जाता है, ताकि उसको वो हथियार से सुरक्षित रहे. प्रेज गॉड. समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैंने अभी तो आप आए, इसीलिए प्रेज गॉड, मैंने देखा आपको. प्रेज गॉड. सो जस्ट हाथ उठा देना है अगर मैं पूरा स्विंग से जा रहा हूं तो. हाँ, ठीक है. कोकणी समझते हैं ना? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. इसी तरह वैसे हम लोग ना, प्रभु यीशु ने हमको भी उसका हथियार दिया है. कौन सा हथियार दिया है? उसका सामर्थ, उसका जो वचन है. हम उन शैतान से हम लड़ सकते हैं ना. बड़े से बड़े पहाड़ को भी हम उसको नष्ट कर सकते हैं, है या नहीं? हमारे साथ है. कहाँ है? अब बोलो, कहाँ है वो सामर्थ्य? हमारे अंदर है ना. पवित्र आत्मा के द्वारा, उसको जो सामर्थ्य है उसके द्वारा अगर हम लोग अपने सहायता से, अपने तरफ से, अपने बल से अगर हमारी सहायता करेंगे तो हम लोग बच जाएंगे.
आप सोचो, नहीं है ना। प्रभु यीशु क्यों आया? हमारा मसीह यीशु ये धरती पे आया ताकि हम लोगों को उसके द्वारा तारण मिल चुका है। उसने हमारा तारण किया है ना, है या नहीं? उसने पूरी तरह से जो भी हमारे ऊपर था, हमारे साथ था, उसने अपने जड़ से उखाड़ के उसने अपने साथ लेके गया है। समझता है ना? जैसे अभी हम लोग एक अपनी जुबान के बारे में पूछ रहे थे। माचिस की तीली आपको मालूम है ना? माचिस की तीली कितनी से रहते हैं? 2 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर लंबाई रहती है ना? नहीं, हाँ, बहुत छोटी रहती है ना। हिंदी सबको समझते हैं ना? चलो हम लोग हिंदी में ही चलेंगे। प्रेज गॉड। हाँ, प्रेज गॉड। इतनी छोटी रहती है ना, हम लोग जिसको उसको जलाते हैं ना, कितनी आग निकलती है? 10 मीटर लंबी ना। माचिस की तीली यार, बोल दो ना यार, गुस्सा है मुझसे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। छोटी सी है ना, इतनी सी छोटी सी। अगर हम माचिस लेके उसको जलाते हैं ना, तो इतना सा भी दिखता भी नहीं है, थोड़ा सा। लेकिन अगर हम लोग कागज या किसी ये जो हरियाली रहते हैं ना, सूखी हुई घास रहता है ना, घास, अगर उसमें डाल दिया तो पूरा जंगल या पूरा खेत या पूरा कुछ भी जमीन वो पूरा जला के खाक कर सकता है ना। उसी तरह हमारी जुबान में भी हमको प्रभु यीशु ने, मसीह ने हमको सामर्थ्य दिया है। अगर हम किसी की जिंदगी संवार सकते हैं या किसी की जिंदगी नाश भी कर सकते हैं। इसीलिए हमको सोचना है। कोई भी आपके काम पे, आप काम पे जाते हैं, है या नहीं? अब ड्यूटी पे जाते हैं ना, वहाँ कितने अच्छे से अच्छे आशीषित आपके कलीग्स है उधर, कितने अच्छे से अच्छे, बोलो। हाँ, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये सब करते हैं ना। शराब भी कभी कभी पीते हैं। लेकिन आपके मुंह में, आपके जुबान में वो सामर्थ्य है, आपका वचन है आपके साथ। आप यहाँ हमारे साथ है, आप हमारे भाई है। हर वचन यहाँ आके वचन सुनते हैं, ब्रदर आता है सब वक्त। लेकिन वो आज वचन, वो जो सामर्थ्य, वो सब कुछ आपको दिया है, वो हथियार दिया है आपको, वो जो आपके साथ है, क्यों दिया है? यीशु ने आपको यहाँ क्यों लाया है? ताकि आप जाके दूसरों को जो आपके साथ काम करते हैं उसके लिए भी आप आशीषित करें। हाँ या नहीं? आप कितनी बार करते हैं? सच्ची बोल दे यार, प्रेज, सच्ची बोल दे। कितनी बार आपने ऐसे उनको देखा है सामने, वो खा रहे, जाने तो मुझे क्या, उसकी मर्जी, मुझे क्या, मेरा काम है। मुझे अभी एंट्री करवाना है, गाड़ी आ रही, गाड़ी का एंट्री करवाना है, गेट खोलना है। प्रेज गॉड। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार। हाँ, करते हैं ना हम लोग, वैसे ही आपकी ड्यूटी है ना। लेकिन वो जो ड्राइवर आता है, वो जो ड्राइवर आता है, उसके साथ कितने समस्या में है वो, उसके घर में है या नहीं? हमारे यहाँ हम देखते हैं पड़ोस में, आपके पड़ोस में भी कितने लोग, वहाँ के छोड़ दो, आपके पड़ोस में भी कितने लोग हैं। प्रेज गॉड सिस्टर। हमारा दुकान पे दुखता था आके, तो मैं जाके बाजू वाला दुकान को बॉस को कंप्लेन किया, फिर भी आके दुखता था। फिर बाद में मैं बहुत बार करेक्शन किया, अभी दुखता नहीं है। मैंने भी पेंटिंग किया है शॉप को, तो मैंने, और वो आके आपको बहुत से अच्छा सा पेंट लेके आपने फुर करके किया है ना, आप वो गुस्से में हो गई। प्रेज द लॉर्ड। आप गुस्से में हो गए ना, गुस्सा आ गया। क्यों आ गए गुस्सा? आपके अच्छा पेंट किया था गोल्डन। हाँ, दूसरा दिन आके थूका नहीं, वो थूका नहीं सिस्टर, उसने पेंट लेके आया ना, अच्छा उसने पेंट लेके आया, अच्छा पेंट था। मैं क्या किया, मैं जाके उसका बॉस को बोला, बॉस बोला ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं करने का। फिर भी आके किया। प्रेज गॉड। वो आपके लिए क्या थी सिस्टर? 4 वर्ष। वही तो है ना। आप अगर सुनो, ये सिस्टर यहाँ आ रही है, हाँ, उसके अंदर वचन है, मसीह का सब कुछ आशीष इसके अंदर है। ये जो परीक्षा है ना, बाहर जाते हैं वो परीक्षा है या नहीं? दिस इज अ टेस्ट फॉर यू सिस्टर, दैट इज व्हाट ना, या प्रेज गॉड। सो यू वेंट कंप्लेन एंड, but tell me sister one thing frankly, you went and complained to the boss.
Yes or no? Yeah. Is that right? Yeah. Praise God. Is that right? How? You explain it to me. How? Brother, I complain केले न्हू. Why? कित्याक हांवें सांगलें तें आयकना पत्ते आमचे शॉपार येता. मागीर हांवें त्या बॉसाक कंप्लेन केलें कित्याक तो तांकां सॅलरी दिता. होय. मागीर ते भिले तुमचे कामाचे बीन काडीत म्हूण. बॉस मुगे फ्रेंड आमचे सायडीचे शॉप ते. मागीर पत्ते पूण येताले आनी 5-6 जाण. मागीर हांवें म्हणलें म्हाका बरो चान्स आसा तांकां करेक्ट करपाक. हांव बसून रावलें 3 दीस. But that was correct. What you did is correct. मागीर करेक्ट केलें तांकां. ना. हिंगा थुकनाका बीन म्हूण. Okay, you told them politely, but now it is clean. So you told them you went to complain. पयलीं कंप्लेन केली. Yeah. Praise the Lord. सिस्टरीन सांगले ते आमकां कितें हे सारकें आहा? हां? आतां सिस्टरीन सांगलें कितें? ते येताले, ताका मातशें तापयले, सजमयले, तापयले आनी वचून तेणें कोणाक कंप्लेन बॉसाक केलें. केलें? वय वर ना? No, see, sister, they don't know. They don't know the word of God. So now this was a supernatural test for you. But you failed. Tell me, ask me how. सारकें न्ही? वय वर ना? आमी देवाच्या उतरान आसा, सगळे आहा. आमी कितें शिकता हिंगा? लव, फॉरगिवनेस, एवरीथिंग. येस और नो? But see, sister. ते आयकोतेले तो आयकोतेले ना. Again they'll come and speak ना. Praise the Lord. So देखून आमी पळय आतां हिंगासर आतां सिस्टर सांगता. आय एम नॉट कंडेमिंग सिस्टर, प्लीज सॉरी. ओके, आय एम नॉट. आय जस्ट गिविंग एन टेस्टिमनी. ओके. सो सिस्टर आतां कितलो तेंप जालो देवाचें उतर आयकोता, देवाच्या उतरान वाडत आसा, येता. आतां आमी कितले फावटी म्हणटा न्ही, हिंगा आमी हे येता आनी क्लासीन आमी शिकता. वय ना? आतां आमचे टेस्ट खंयसर आहा? भायर टेस्ट आसा. परीक्षा आमकां थिंगा पास जावंक जाय. आमी हिंगासर भायर वेता पळय थिंगा आमची परीक्षा. हिंगा न्ही, हिंगा आमकां सदां काल आमी शिकतले. हिंगा आमकां शिकोवन पवित्र आत्मा दिता आनी शिकयता. तुका कशें वागोंक जाय, कितें करूंक जाय, कोणाक कितें कशें वागोंक जाय, कोणाक कितें करूंक जाय, जायते जातले येतले. आमच्या जिवितान असलें न्ही, म्हज्या जिवितान हमेशा यही होता है. अगर हम लोग दूसरे ऐसे ही हम करेंगे ना. ये सिस्टर ने क्या किया? जो आदमी बाहर का आदमी था वो पान खाते थे और इसने सिस्टर ने अच्छे से अच्छा पेंटिंग किया, साफ किया. उधर दुकान के लिए वो शॉप था, उसका था, वो दुकान साफ किया, पेंट करके अभी चकाचक हो गया. अगले दिन वो आके क्या कह रहे? 4 आदमी आके, 1 आदमी 2 आदमी, अगर और 4 आदमी. सो इसके लिए उसने क्या था? वो टेस्ट था ना. उसने क्या किया? सिस्टर क्या हो गया? हम लोग, इट इज नॉट दैट यू ऑल्सो सिस्टर, वी ऑल्सो. आई हैव जस्ट टोल्ड बिफोर हैंड ओनली, नो, इवन आफ्टर ऑल्सो इन द वर्ड ऑफ गॉड, वी ऑल्सो ऑल दैट दिस थिंग इट कम्स. And we are saying that no, devil, devil, devil. No, it is not devil. We are blaming all the time. Yes. How? That is what. If you had that much of faith, you should have forgiven them. Forgiven, okay. I agree to that. You have painted so much, okay. And you have everything they have done. You also failed so much. That is Saidi. Praise the Lord. तो है सहा हिंगा बोन झाले जाल्यार हिंगा बोन झाले जाल्यार हिंगा. That is what. Same thing. जे तू So praise God. So praise. Yeah. So that is what when आमचे जिबेर मरोणान जिबेर आमी न्ही. सिस्टर तो Proverbs 18:21 गे. We will continue further. ना जाल्यार हिंगाच उरतलें डिस्कशन ना. Proverbs 18:21. तूं कितें उलयताय? हांव कितें उलयतां तूं म्हणनाका. आतां आमी आयलीं न्ही सगलीं. आमी दुसऱ्याक तूं कितें उलयताय, तूं सिस्टर कितें उलयताय, तूं कितें उलयताय. आमच्या जिबेनसान आमी कितें करता? दुसऱ्यांक बोट दाखयता जाल्ले भशेन जालें. पूण हांव कितें उलयतां देवाचें उतर कितें सांगता? हें म्हाका पयलें म्हाका. जेन्ना हांव जर पयलो भोगसुपाक तयार ना, आय एम नॉट रेडी टू फॉरगिव एनीवन इज डायिंग. टुमॉरो समवन विल कम एंड स्पीट ऑन माय फेस or anything. Did they spit it on Jesus' face? जेजूचे हे करूंक ना. वय जेजून कितें केलें?
हांकां सर्गीच्या म्हज्या बापा हांकां पाप आप कर, हांकां नाका जाल्लें कर, आत्ताच्या आतां हांकां दोंड दे कर. कम ऑन, प्रेज गॉड ब्रदर, या कम ऑन. नाजाल्यार हांव वचून म्हज्या सर्गीच्या दुसऱ्या बापा कडेन कंप्लेंट करतलो. जेजू तुजे कडेन जायना, सर्गीच्या बापा तुजो चेडो पळय आयकोना, तूं मातशें ताका शिकय, मातशें शिकय ताका, मातशें शिकय. हांव बरो आहा, हांव कांय करना कोणाक, म्हजे भितर न्हितो आहा, हांव देवाचें उतर आयकता, सगळें करता, पूण हांव तुका कंप्लेंट करता. म्हजे कडेन जायना ताका बगसुपाक. सो आतां तुजेर आहा, जेजूच्या हातान सोड. वय ना, प्रेज द लॉर्ड. आमी अशें करना न्ही, डायरेक्ट आमी कितें करता, स्ट्रगल जाता, मागीर आमी स्ट्रगलिंग. हांव कितें म्हणटा, हांव कितें उलयतां, हांव कितें उलयतां हांव कितें उलयतां, ताच्या वेल्यान म्हाका जिवीत वो मरण फावो जाता. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी कोही उतरां उलयता. नीतिवचन 18:21 समझ गया ना. ये मैं तो कभी कभी लेता हूँ, ये मैं जब भी ये करता हूँ वही लेता है, क्योंकि ये जो वचन है ना, इसके द्वारा मुझे समझ मिल गई. जब मैं कैसे शब्द बोलता था, किसी की जिंदगी भी बर्बाद करता है, किसी की भी जिंदगी संवार सकती है या नहीं. हमारे ऊपर निर्भर है कि हम लोग अगर वचन में रूढ़ है, वचन में हम लोग प्रभु के ऊपर ही हम उसके ऊपर निर्भर रहेंगे, उसके ऊपर अपना पूरा कॉन्फिडेंस डाल के जो कुछ भी है, मेरे सामने कोई भी आता है, मेरे सामने आके कोई उधर कुछ गंदगी भी किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे क्या सिखाया है, प्रेम सिखाया है. हाँ या नहीं, ना कि तो दूसरों को कोसने के लिए, उसको दूसरों को बुरा भला बोलने के लिए. हाँ, सब कुछ मैं किसी की जिंदगी भी संवार सकता हूँ, मेरे नहीं, मेरे खुद के शब्दों के द्वारा. अगर वो शब्द वचन के बराबर है, या जैसी तीली, माचिस की तीली है ना, आपको इतनी सी एक शब्द अगर बोला है ना, किसी की जिंदगी में अगर बुरा बोला, तो वहाँ से कितना शब्द, 10 जो बुरे शब्द है उसके साथ मेरे साथ, बाद में मेरे से आपने 10 दिया, 5 दिया, मैं 10 15 चलता रहता है, बढ़ता रहता है. और जो थोड़ा सा जो हमने आग डाला है, उसका कितना भड़क जाता है. समझ गए ना. उसी तरह हमको सोचना है. आप काम पे जाते हैं, कितने लोग आपके विरुद्ध आते हैं, कहीं ना कहीं आते होंगे ना, कोई ना कोई बोलता होगा. अगर अच्छा भी है, नहीं भी है, तभी हम लोग वहीं से गुजरते हैं ना, है या नहीं. इसीलिए हमको अभी आप वचन में, जब आप वचन में रहते हैं ना, तब ज़्यादा लोग आपके सामने आएंगे, आपके विरुद्ध आएंगे. जैसे मसीह यीशु के विरुद्ध आए थे, उनके शिष्य उनके साथ जो बैठते उठते थे, वो भी हो गए ना. जो फरीसीस भी थे, सब कुछ उसको मालूम था, जानते थे, लेकिन वो उसने सच नहीं स्वीकारा. ये शब्द हमको मुझे जो वचन, जब मैंने इसको स्वीकारा, इसकी ज्ञान मुझे मिली, जानकारी, जब मैंने उसे अपनी तरफ से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके द्वारा मैंने उससे पूछा, प्रभु यीशु मुझे सीखना है, आप मुझे सिखा दो कि मेरी शब्द कैसे निकलने, माचिस की तीली की तरह, या प्रेम, क्षमा, जो भी आपने मुझे दिया है, आशीष दिया है, उसके द्वारा. अब यहाँ आओ, 10 रीति करो. अगर वहाँ से जाके आपको जो परीक्षा में, अगर आपको वहीं पास नहीं होंगे, परीक्षा उत्तर नहीं हो देंगे, और वहीं के वही रह जाते हैं. हाँ या नहीं. ये मेरी ज़िंदगी में थे जब कई साल पहले. अभी देखो मेरी ज़िंदगी सुपरनेचुरल कुछ भी नहीं है. हर वक्त बड़े चमत्कार, प्रभु की महिमा मैं हमेशा देखता हूँ. जब भी मैं एक पैदल डालता हूँ ना, अगले पैदल प्रभु यीशु खुद जो उसको चाहिए वो मेरी ज़िंदगी में वो तुरंत भेज देता है. क्योंकि मैं उसके ऊपर निर्भर रहता हूँ. आज मैंने 4 साल हो गया मेरा काम छोड़ दिया. काम छोड़ के मैं इधर वचन के बराबर यीशु का जो मसीह की राज में काम करता हूँ. लेकिन वो जानता है उसकी जो योजना है, उसके योजना के द्वारा जो वो चाहता है, वो तुरंत जहाँ से जहाँ उसको किसी को भी मेरी ज़िंदगी में भेजता है ना, तुरंत भेज देता है. यही सच्चाई है. अगर हम लोग ये सच्चाई लेके ले चलेंगे तो हमेशा हमारी ज़िंदगी कैसे रहेगी, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं होगा.
काम हमारी जो साथ कलीग भी रहते उसके साथ भी हम लोग, जैसे मैं करता था, मैं झगड़ता था, उसको गाली देता था, ये बोलता था गंदा, कि कोई भी कुछ भी, अगर वो भी कुछ बोलते भी नहीं है ना, मैं भी उनके साथ झगड़ा करने की कोशिश कर रहा था। कैसे? जब मेरे अंदर जो दुष्ट आत्मा था वो मुझे उकसाता था, और न जैसे मुझे बुरे बुरे शब्द, बुरे बुरे विचार मेरे अंदर से बाहर निकलते थे, मेरे ख्यालों में आते थे, और मेरे मुंह से वही शब्द निकल जाते थे, और वही जो माचिस की तीली जलाता था, और पूरी ज़िंदगी मेरी और मेरे कलीग की या किसी की ज़िंदगी मैं जला के कितने सालों से किया था, मुझे सच्चाई मालूम नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम लोग जो ज्ञान लेते हैं ना प्रभु से, उसके द्वारा उसके ऊपर मनन करना है, हर दिन, हर रात, सुबह शाम, जब भी आपकी आँख खोले ना, तो आपको धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आप महान प्रभु है, आप प्रेमी है, आप मेरे प्रेमी है, अब मुझे चाहिए प्रभु, आपने मुझे दिलाया है, आपने मुझे लंबा आयु दिया है, हमेशा आप मुझे सुरक्षित रखते, और हमेशा आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलते हैं प्रभु यीशु। मेरा पूरा परिवार आपके हाथ में सौंपता हूँ मैं प्रभु यीशु, और आप हमेशा, जब मैं आपके ऊपर निर्भर रहता हूँ, विश्वास से बोलता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए मैंने बोले हुए विश्वास के शब्द आप सुन लेते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर हमारे अंदर यीशु का वचन नहीं, यीशु है, सब कुछ है, उसका पवित्र है, आत्मा है हमारे अंदर, अगर हम लोग जो ये संसार के सब कुछ, अगर हम लोग संसार में चलेंगे, आपने देखा है ना कितने आपके यहाँ क्या 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 करते हैं, वो नशा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु आप चाहता है, इसीलिए उसने आपको ये वचन दिया है, आपने पकड़ लिया है ना, आपके हाथ में ये किताब है ना वो, हाँ प्रेज गॉड। फिर भी जान के भी आपने कितनों के ऊपर प्रार्थना किया, मुझे बोलो? कभी भी नहीं। देखता है फिर भी मुंह नहीं खोलता है, क्यों? क्योंकि वो शैतान जो हमारे सर पे बैठा है ना, शैतान, यीशु नहीं है, शैतान जो हमारे सर पे बैठा है ना, वो हमारा मुंह जो हवन जुबान है ना, उसने क्या किया है? भारी करके छोड़ा है। उसने अपने हाथ में पकड़ के उसको ऐसे जैसे ये करता है ना, तो ये करता है ना, पकड़ता है ना, उसी तरह हमारी जुबान उसने पकड़ के रखी है, हमारा दिमाग, हमारा पूरा। जब आप मुंह से अपने मुंह से घोषणा करेंगे ना, धन्यवाद प्रभु यीशु, जो भी है, लेकिन मैं इस भाई को आपके द्वारा आशीषित करता हूँ, और मैं जो जिसके अंदर जो भी कोई समस्या है, वो जो कोई भी उसके अंदर जो है, मैं उसको धमकाता हूँ यीशु, प्रभु यीशु के नाम से। और जो मैंने विश्वास से प्रार्थना की हुई, आपने सुन लिया प्रभु यीशु, और इसके अंदर से जो भी दुष्ट आत्मा है, आपका जीवित वचन उसने स्वीकार लिया है, आपके वचन के द्वारा उसको पूरी तरह से चंगाई मिल चुकी है। वो शैतान ने आपका वचन सुना प्रभु यीशु, और उसको शैतान, जो हमारे मुंह से वो वचन निकलता है ना, वो शैतान उससे डरता है। ना कि कोई किताब आपके सर पे रखो, ये करो वो करो, उसमें नहीं है। अपने मुंह से वो बड़ा ही सामर्थ्य हथियार प्रभु यीशु ने हमारे जुबान में डाल दिया है, हमारे अंदर डाल दिया है, ताकि हम लोग वो सबका ऊपर का जो हथियार है, मजबूत हथियार उसने दिया है, उसका शब्द, ताकि हम लोग वो कोई भी समस्या, कोई भी जो भी उनके अंदर है, उससे अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तुरंत उसी वक्त उसको चंगाई मिलनी ही चाहिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस। सिस्टर पुढे वास। हांव कितें उलयतां ताचे वेल्यान म्हाका जिवीत वो मरण फावो जाता म्हणटोच म्हज्या उतरांचो परिणाम हांवें मानून घेवंक जाय। सदां काल हांव हाचेर नियाळ कोत्ता आनी हाचेर केन्ना केन्ना जाता ना न्ही, सदां काल चल आमी जशे पायल घालता, चलता, उठता, बसतना, आमचे कडेन हो जो आमी सैतान आहा, आमचे विचार कितें आहा, तें आमचें कशें कितें आमी वागता, कितें उतरां उलयता, आमी ती जाणूंक जाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमचे जीब जी आसा, इल्लीशी धाकटुलें, इल्लें हथियार कशें तें आमकां दिलेलें आहा, आमकां कशेंय वापरूं येता, हेवशिल्यान तेवशिल्यान, आडवें तिडवें कशें वयना ना, आमी उतरां कशीं उलोवंक शकता न्ही, जाय तशें उलोवंक शकता। आमकां ताचेर ताबो मेळना,
जिबेचे ताबो आमी व्हरोंक शकना. केन्ना आमी व्हरोंक शकता? जेन्ना आमी देवाचें उतर घेवन जें कितें आहा ताचेर स्थिर रावतले आनी आमी मानतले जेजू आमचो सोमी दोनी, ताणें आमकां हें दिलेलें आसा, ताचें बोवर तें देणें आनी ताणें आमकां शिकयलां. जें तें खुर्सार ताणें खेळोन, जें खुर्सार ताणें इतलें कश्ट केला, जेन्ना आमी ताचो मोल आमच्या जिवितान आमच्या आत्म्यान घेता आनी ताचे उद्देशी चलता, त्याच वेळार तो आत्मो, ताचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जावन आमकां आत्म्यान आमकां शिकयता. ही म्हजी गोवायकी. कित्याक हांव जाणा सदां काल हांव चुकता, सदां काल हांव पडटा, पूण जेन्ना जिबेचें देणें वापरता आनी देवाच्या उतराचेर हें जाता, ऑटोमॅटीक झाप करून म्हाका थिंगासान ओडून घेता. तो पळय तो आत्मो म्हाका ओडून थिंगासान भायर काडटा. वयना म्हजी जिबेची ताबो सुट्टा, नांव ना, काडी पेट्टा, उजो घालपाक आनी पालोवपाक तुजे कडेन आहा. देवाचें उतर दिलेलें आहा. वयना तें उतर, त्या उतरा उद्देशी देखून आमी उजो पालोवंक शकता. पेटलोलो उजो जेन्ना आमी ते पोत्तून आमी नियाळ करून आमी आमचे जीब घेवन आमी कितें उलयलां ताचें नियाळ करून जेन्ना आमी कोणायकी सॉरी म्हणटा. म्हजी चूक देखून नासतना हांव कोत्तालो, पूण आतां जाणा आतां केन्नाय म्हजें एक अशें जातालें. म्हाका एक वेळ असो आहलो, म्हाका कोणें ओवरटेक केलो जाल्यार हांव ताका बाळा कोत्तालो. कोण्यानूच करूंक जायनासलो, ताका फाटल्यान सांग. केन्नाय कोणें बाचाबाचूय जाताली म्हाजे कडेन कोणाकूय. खंयचो तो आत्मो मेळो आत्मो म्हाका तो हुस्कयतालो. आतां ना, आतां कोणूय वच, चल बाबा चल, आतां चलता. कित्याक आमकां खबर आहा न्ही मरणान जिबेत म्हज्या जिबेचेर आसा. समज हांवूच जर ते काडी पेटोवन जर ताच्या जिबेंत ताका जर हें करीत जाल्यार तोय हुस्कयतलो आनी हांवूय उलपतलो. मागीर दोगूय आमी लासोन बाचाबाच मागीर तें कितें फुडें जाता तें तुमकां खबर आहा, सांगपाची गरज ना. वयना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सिस्टर जालें न्ही तें. जेम्स 3:1 ऑनवर्ड्स. प्रेज द लॉर्ड. जेम्स 3:1. म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे मदले. प्रेज द लॉर्ड. ध्यान दिवन आयकात प्लीज. आमी आयकोया हाचेर आमकां फुडें आमकां भरपूर हाचेर हें आसा. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता न्ही, आयकता तेंच उतर आमच्या भितर वचोन रिगोन आमकां तें शिकयता. आमच्या जिबेचो ताबो जें कितें आमी कोत्ता आमच्या जिवितान तें आमी आयज शिकता. आनी आयज आनीक 2 दीस उरलेले आहा. भरपूर रेवलेशन, भरपूर आमचे कडेन आमचे भाव भयणां तुमकां येवन हिंगा देवाचें उतर दितात. ते घेयात, वसात आनी दुसऱ्याच्या जिवितान तुमी आशिर्वादीत जायात. आमी म्हणटा आशिर्वादीत कहो आशिर्वादीत फटाक करून म्हणटात, वयना. पूण तोच आशिर्वाद घेवन तुमी दुसऱ्याच्या जिवितान कितलो उजवाड केलेलो आहा सांगात. भिरांत दिसता आमकां न्ही, लॉस दिसता आमकां. जेजूक लॉस दिसनासली ह्या संवसारान येवपाक? तो आमच्या पासत लॉजेस जालो, श्रापी जालो, दुयेंसी जालो. जाल्यार आमकां कित्याक दुयेंस आमकां हें दिसोंक जाय? आमकां लॉस कित्याक दिसोंक जाय? म्हाका दिसना, आमकां दिसना. हांव नको बाकीचें खंय कितें आहा पळय तें वयना. कितले जिवितान आमी कितल्यो गोवायकी आमी दिता हिंगासर येवन. आमचे उद्देशी न्ही, ताचे उद्देशी स्वर्गीच्या बापान त्याचे आमकां व्हड स्वर्गीचें राज चलयपाक ताणें आमकां अधिकार दिलो आहा. ताचे उद्देशी जेन्ना आमी वेता ताचेर आमी स्थिर रावता. तो आमकां सांगता पळय तो खंयसर वता कितें करता आमी सांगता. उठ्ठाना देखून जेजू आयज तूं म्हाका सांग, शिकय, दाखय. खंय ना खंय, खिसर ना खिसर व्हर. म्हाका खबर आसा संवसारान जायते जाण भरपूर म्हणजे भरपूर हे संवसारान तुटोन पडोन मरलेले आसात. कितें तरी आसात. सिस्टर म्हणटाली न्ही आमची सिस्टर, ती इवन स्टँडाचेर खंय वेता. म्हाकाय तें जातलें कित्याक हांवूय वेता, पूण हांव थिंगासर रावन वेता आनी हें करना हें ना, पूण हांव दोळे बंद करता आनी मागणें करता थिंगासर रावन. पूण आतां म्हाका सिस्टरीचें गमलें न्ही, बस स्टँडाचेर कोण कितें आहा, कोणाचो पांय कुटत वेता ताकाय वचोन ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आहा. बाजारान देखून कोण कितें आहा, पांय कितें जालां, आमी वचोन ताका रीच आवट करूंक जाय. आमचे उद्देशी आमकां पळयत आत्म्यान तें ताचें बळ दिलेलें आसा, ना की आमकांच आनी आमचे फॅमिलीक. हांव बसलो थिंगासर रडटालो, दोळ्यान सावन दुखां. कित्याक हांव कितलें खंय फाटीं सकयल पडलेलो पळयत आत्म्याक सांगलें ना, आतां ह्या फुडें जशी भयण ही म्हजी भयण, तुज्या तोंडान सावन तुवें केलाय तेंच म्हजे भितर तोच आसा. आनी आतां ह्या खिणाक सावन आतां तुका हांव प्रॉमीस कोत्ता, तुका हांव भासयता
जी तूं भासवणी दिलेली आहा, जी तूं पदवी म्हाका दिलेली आहा, तीच पदवी आनी तुजेंच राज वचोन हांव दुसऱ्यांक परगडटलो. तेंच तुजें बरेंपण, तुजें बरी गोवायकी, बरें उत्तर साक्ष जावन दुसऱ्यांक दितलो म्हजी गोवायकी. खंय आसूं ते बस स्टँडार आसूं, वेता मी कितले आमच्या फुडल्यान दिसता तो ना, आसता हो ना. आमी ट्रॅव्हलिंग कोत्ता बसींनी, सॉरी आमी आतां हातून वेता न्ही, मोटरसायकलीन वेता, आमकां तरी मेवना. पण आमचे जायतीं जाणां भाव भयणां कितले जाण थिंगासर आसतात, कितले जाण फुडें सरतात, कितले जाण भिरांतीन जियेतात. जेजू जावंक ना आमचे पासत. ताणें सगळें केलां आनी आमकां लॉस दिसपाक कारणूच ना. स्वता तुमच्या घरान तुमी गोंयकी जायात, मोग दाखयात. आसलेले नासलेले कितें कोण सून सुसुमाय सुसुमाय सुसुपाय सुसुपाय सगळे सुसू सुसू करतात, उजो लायता. वय ना सुसुपाय सुसू न्ही ब्रदर, जिजू ब्रदर, प्रेज गॉड. सारकें न्ही ब्रदर? हां, कित्याक आमकां सोजमोण ना, देवाचें उत्तर ना. खंय वेता आमी, खंय इगोजेनी वेता, मिसाक वेता, थिंगा आयलीं की मागीर आनी थिंगासो जर कोण आमचो दुस्मान आहा जाल्यार थिंगा सीट देखून आहा जाल्यार कितें थिंगासो आहा इन्फेक्शन जाता त्या मनशाचें. आनी आमी म्हणटा बरी आमी वेता इगोजेन वचोन आयल्या. पयलें वाचप कितें आसलें? हाका तेका पळयतात. प्रेज गॉड. सारकें आहा तें. देन मन खूंय कूड घेवन वेता, ओत्मो खूंय आसता आनी मन खूंय आसता, एकेच कडेन आसता. भायर सरलें की आमकां विचारा आतां म्हाका सांजचे पाटयेक वचोंक जाय थिंगासर, बरें इन्विटेशन आहा, 4 वचोंक जाय थिंगासर न्ही, 4 सावन आमकां आपयलां, सो आमची गोच्ची हें करून तें आमी सारकें ध्यानान मनान दवरता, गांठीक मारून दवरता. पूण हें जें आमकां शिकयलां, हें सॉरी आं तुमकां म्हणिना, नाजाल्यार तुमी ऑफेंड जायनाकात प्लीज. एवरी वन, दीस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स. हांव सांगता कित्याक हांवें तेंच कोत्तालो. म्हजो कोण दुस्मान दिसलो जाल्यार हांव थिंगा रावनासलो, पयस वचोन वेतालो. कित्याक ताची एलर्जी आसली म्हाका, रोखडीच इन्फेक्शन जातालें म्हाका. प्रेज गॉड. तें इन्फेक्शन आमकां जायना. आमकां जेजू क्रिस्तान स्वता इन्फेक्शन आमचें सगळें मुडा सकट काडून घेतलेलें ताणें. वय हो ना. हें सांगता आमकां उत्तर. सिस्टर कोंकणीन वाच, जेम्स 3:1 वाचया फुडें. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मदले चडशे धर्माचे शास्त्री जावंक फुडें सरचे न्हय. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? धर्माचे शास्त्री. आयज काल आमकां कसली शिकवण मेवता, हें वचनाकाय, हें करनाकाय, तें करनाकाय, ते थिंगा पळय हे प्रोटेस्टंट, ते थिंगासर हें कोत्तात, ते कोत्तात, थिंगा वचनाकाय. वयशात तुमचें घर भायर दवरतले, बेकणां घालतात तुमकां, भिरांत घालतात. करेक्ट. प्रेज गॉड ब्रदर. सारकें. आमकां विचारतात, आमकां कितले जाण विचारतात तुमच्या रितीर आहा थिंगासर? ये हांव रितीराक ब्रदर ये. आनी एक उतर देवाचें आयक, खंयचो पाद्री येता? कितल्यांक मीस आसतलें? एनॉयटींग सेशन पाद्री घेता तो त्या टायमार आमी येता. कांय दिसा फाटले लास्ट रिट्रीटाक एक कोण भयण आनी ब्रदर आयलोलो हिंगासर, सकयल म्हाका मेवलो. पयले खूब ते पाटी आयलेली म्हणजे फोनाचेरूच तांचें हें जालेलें उलोवणें म्हाका दिसता. हांव तितलें ताका वळखना, फर्स्ट टायम आयलेली थिंगासर लास्ट रितीर. आनी हिंगासर म्हाका आयले सकयल विचारतात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हिलींग सेशन केन्ना आसतलें? एनॉयटींग. आतां कितें सांगपाचें म्हाका सांग. डायरेक्ट तूं थिंगासान येताय आनी ब्रदर प्रेज गॉड ब्रदर ना गुड मॉर्निंग ब्रदर गुड मॉर्निंग. आय सेड प्रेज गॉड. हांव गुड मॉर्निंग हें करना, प्रेज गॉड म्हणटा. गुड मॉर्निंग खंय म्हणटा, पण पयलें म्हजें उतर आशिर्वादीत उतर खंयचें? प्रेज गॉड. गुड मॉर्निंग पयलें आशिर्वादीत उतर ओ प्रेज गॉड तें उतर पयलें, आशिर्वादीत उतर. आयलें आनी चल्लें. कितल्यांक जातलें एनॉयटींग सेशन? प्रेज गॉड म्हणलें. आतां हांव कितें जबाब दिवं? म्हजे कडेन जबाब दिवपाक कितें आहा? ताचे कडेन जबाब दिवपाक जायत ना न्ही. कितें सांगतलें ताका? नाल्यार विचार न्ही. सेशन स्टार्ट जालें, उतर चालू जालें, शिकवण चालू जाली. हें नाका पयलें एनॉयटींग. हात धरून केन्ना मागणी कितले कडेन पयलें आमी हिंगासर भाव भयणां आमची येवन. आय एम सॉरी टू से, हांव म्हणिना, आमची कांय जी आमची वेंचणूक काडलेली सगळीं नेमलेली आहा तांकां खबर आहा सत्या उद्देशी. आयज तुमी त्या आशेन
तुमी तानेल्ली बुकेन येतात हिंगासर देवाचें उतर आयकोपाक. आमी पळयलें कितलीं येतालीं हिंगासर, सगलीं हिंगा झाडां माडत हिंगा खंय वेतात. पयले ते कोणाक खुरीस घेवन दोत्तात, हें कोत्तात, हात दोत्तात, लेवस दोत्तात, ते कोत्तात, ताचेर भावार्थ. आय एम सॉरी आम कोणाक कंडेम करिना. आय एम नॉट कम टू कंडेम एनी वन ओवर हियर. हे सोत आयज काल हेच चल्लेलें आहा. आमकां कितलीं जाणां विचारतात तुमी बॅप्टिजम घेतला, तुमी हें केलां, तुमी खंयचे चर्चीक वेचात. म्हजो एक क्लोज फ्रेंड, इतले प्रॉब्लम्स आसले ताच्या घरांनी, इतले प्रॉब्लम्स. तो भायर आसता, ताची मिसीस हिंगा आसली, आमी गेलेलीं कांय दीस फाटीं. हांव गेल्लो जालें म्हयनो जातलो. पोत्तून म्हाका फोन केलो युकेकसान, बायल मातशी बरी ब्लेस आहा, ताका मातशें उतर जाय, हें कर, वच आनी मातशें मागणें कर. उतर न्ही सॉरी, वच आनी मातशें ताचेर मागणें कर. ताचे पासून माग म्हाजे पासत ताचे पासत माग आनी मातशें वच आनी मागणें कर. आय सेड ओके ब्रदर, हांव येतां. गेलो थिंगासर. ती विचारता तूं खंयचे इगोजेन वेताय, मिसाक वेताय, कितें कोत्ताय आनी कितें सांगतलो. हें मीस सामकें व्हडलें न्ही. हिंगासर ओके मीस वचोंक जाय, तें केलां. कित्याक केलां तें आमकां, आमी थिंगासर वेता, पाद्रीकूय केलां. अशें न्ही की वचपाचें ना अशें ना, वचोंकूच जाय. इगोजे आहा आमकां देवान इग्रोज मात केलेले आहा, त्यो देवानूच आमकां करून दिलेले आहा. पूण थिंगासर कित्याक लागून वेता आमी एवरी संडे. आमी आख्खो म्हयनो घरा कडेन आसता, एवरी संडे वेता. आतां आमी हिंगा देवाचें उतर घेवन वेता आनी मोदें आमी शेणटा न्ही, वयना. आमी विसरता सगलें. कित्याक तें मिसाचें बलिदान केलां थिंगासर चर्चीनी, एवरी चर्चीनी. कित्याक देवा ताच्या उगडासाक न्ही, ताच्या उगडासाक म्हणटात न्ही, ताका लागून आमी वेतात थिंगासर. तुमी हें कोत्तात न्ही, कमी येतात. दीस इज द बॉडी एंड ब्लड बॉडी ऑफ क्रायस्ट. वयना आमेन म्हणटा आमी, एग्री जाता. कित्याक तो उगडास. नाजाल्यार आमी आख्खो दीस आनी वीक आमी हिंगासान, नाजाल्यार मागीर आमची उतरां कोल्लीं आहा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी कोण जाता आतां उतरान कितें जाता, धर्मशास्त्री. व्हड आमकां कांयच ज्ञान ना, कांयच आमकां देवाच्या उतराची समजण ना, देवाच्या उतराची जाणवाय ना. म्हजें हें पर्सनल एक्सपिरियन्स आहा. हांव कोणाक कंडेम करिना, हांव कोणाक पॉयंट आवट करना. नो एनी प्रिस्ट or anyone. This is my personal experience. Priest they are separate, they are the पूण हें म्हजें शिकवण, हांव म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स कितें म्हज्या जिवितान घडलां ती हांव गोवायकी दितां. हांव कोणाक पॉयंट आवट करिना, हांव कोणाक बोटां दाखयना. हांवें जस्ट तुमकां देवाचें उतर हें केलां. कित्याक आमकां सोजमोणेक लागून. सो आमी व्हडले प्रिचर जाता, व्हडले शिकवण जाता, आमकां कांयच खबर नासता. आनी कसल्यो शिकवण्यो आमकां थंय कितें जालें. आवय कोविडाच्या टायमार पळयल्या न्हू तुमी, कोविडाच्या टायमाचे एग्जाम घेवया. कितले जाण बरे तरणाटे भुरगे यंग एटॅक येवन कांय नासतना बरे डॉक्टर सांगले ताका कोणें तांकां दिलें एकले करून मातशें तुका कोवीड जाला, ठाटायस, ब्रेन हेमरेज आनी कितें आनी हार्ट एटॅक हें तें कसले सिकनस आसले. तातूंत कोण बरो जावचे बदलेक स्वता आपल्या तोंडांनी. आमकांय जालेलें, आमकां जावंक ना अशें ना. सगल्यांक येता, ताळणें येता, सगलें जाता. ताचेर जैत व्हरपाक आमकां देवान सासनाच्या सासना ताचो अधिकार दिलेलो आसा, ताची पदवी दिलेली आसा, ताचें उतर दिलेलें आसा, ताचें सगलें आमकां दिलेलें आसा. आमी तें तयार ना स्विकारूंक. आनी मागीर आमच्या तोंडान सावन नाका जालेलें भायर सोदता. कोणें सांगलें संवसारान आमी ताचे बराबर एग्री जाता. आमकांय सांगताले म्हज्या ऑफिसान, हांव सांगता तुका आख्खें लॉकडावन हांवें मास्क घालनासतना, सॅनिटायज लायनासतना आयज देखून तुमच्या फुड्यान हांव जिवो आसा म्हज्या स्वर्गीच्या बापा उद्देशी. वयो ना आमकां कित्याक येवंक ना, आमकां कित्याक लागोंक ना. पयलीं आयलें आमकां भिरांत ना अशें ना, भिरांत येवची ना अशी ना. सायडीक सुद्दां आहा, तुका तो आहा टूस करून मातशी पीन मारता. हांवें पयलेंच एग्जाम्पल घेतलेलें न्ही, एक शिकारी कहो वेता पळय तो वेल प्रोटेक्टेड न्ही, ताका सगळें हत्यारां घेवन वेता. तो हो वचना की बाबा कोमजोर जावन टाटाक कोण हें केलें ठात कोण कोणें मारतलो उडयतलो. सोरोपूय आहा, नाका जाल्लेलीं तोल्लें आहा, तांचेर कितें करपाक ते म्हणून बरें हुशार आहा. त्याच भाशेन आमकां ताचेहून हुशार सगळे बोलीस ताचे वयली पदवी आमकां सर्गीच्या आमच्या बापान दिलेली आहा. त्या खुर्सार तो डिवायन एक्सचेंज करून, अदला बदल करून आमी स्विकारूंक तयार जायना सदां काल.
आयज गोवायक्यो सिस्टरी उद्देशी हांव थंय बसोन कितलो वगोत आख्खे प्रिचिंगाक सिस्टर पळयताली म्हाका दोळ्यांसान दुकां भायर सरताली. दुखीची असली हें न्ही पूण खोशयेची, कित्याक म्हाका खोशी गमली म्हजे भितर जशी आमची भयण मोगाची भयण आमकां जी एनॉयटेड भयण आमकां देवान दिलेली आहा ताचे उद्देशी आमी सर्गीच्या बापाक कशें एकठांय जावंक जाय, कितें करूंक जाय ताचे उद्देशी ती सांगता न्ही. आपूण हिंगा वेता थिंगा वेता. आमी जर भावार्थान भायर सरोना जाल्यार आमच्या जिवितान आमी फुडें सरतले? तुमीच सांगात, तुमीच उलयात. हांव कितें तुमकां रॉंग सांगता? आमचे कडेन हांगासर येता, आमी रितीरा कोत्ता 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 वेता घरा बस. म्हजें पयलें जिवीत आहलें पूण आतां ना. आतां खंय कितें आहा जाल्यार खंय चुकलो जाल्यार दुसऱ्या दिसा तरी वचोन हांव हें करून येता. हांव खूब कडेन वेता, कोण 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 म्हाका सांगता कालपूर देखून हांव वचोन हांगा येवच्या पयलीं 2 दीस देखून एका भावा कडेन गेलेलो. खूब डिप्रेशन भरपूर. कांय दीस आतां जातले 10 दीस फाटीं 8-10 दीस फाटीं एक भयणीन म्हाका फोन केल्लो. भरपूर ताच्या जिवितान भरपूर हें जालें, प्रॉब्लम्स इश्यू आसले. देवाचें उतर संपूर्णतायेन आयकता, सकाळीं ते रात दीस पासून आयकता. सुपर कितलीं वर्सां जालीं भरपूर आयकता. ताचो गो सोरोप येतालो. आतां म्हाका सांगा, देवाच्या उतर हांव सकाळीं सान ते रात पासून ते सकाळीं 24/7 365 डेज कंटिन्यू आहा घरान चालू. जाल्यार ताच्या जिवितान जो ताका दिलेलें जिवीत सगळें दिलेलें व्हड हें करून दिलेलें जाल्यार ताच्या जिवितान ताचो घरकार कित्याक निवारलो? हॉस्पिटलान एडमीट केलो, आमकां फोन केलो, मागणें केलें, सगळें केलें. 2-3 दीस मागण्यांनी बरो उरलो. पूण आतां तुजो भावार्थ 5-6 दिसां भितर केलो. घरा कडेन बसून तूं आयकताय उतर, पूण हिंगासर येवपाक एक दीस कितले फावटी ताका सांगलें, सिस्टर ये हिंगासर आमचे कडेन सगळें आहा न्ही, पूण आमकां हिंगा समज मेवता न्ही देवाच्या उतरान आमी वाडटा कशें कितें आहा. आयकोन तुवें कितें केलें? तुजी कळण्यो खंय? देवाचें उतर आयकलें म्हण जाता? ओन्ली हियर आनी मागीर सिस्टर सकाळीं सांग म्हणलें न्ही, नॉट ओन्ली हियर आमी कितें करूंक जाय? डू ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. आमच्या कळण्यांनी आमी वापरूंक जाय. खंय आहा कळण्यो? सारकें सुपर नॅचरल सगळें आयकता. अहें कशें जालें? तुमीच सांगात. अहें जावं शकता? जावपाचें नासलें 100%. ताका सगळें दिलेलें आहलें पूण ताणें स्वता आपल्या तोंडांनी ओपन करूंक ना मावत. खंय? जेन्ना हांवें ताका मागणें करूंक म्हणलें ताणें मागणें भिरांतीन हांवें पसून ताका मागणें केलें थिंगासर पवित्र उद्देशी ताका मागणें केलें, ताच्या बुकाचेर मागणें केलें, ताचेर मागणें केलें. तो तें तोंडांसान उलोवपाक येना. आमी जर आमच्या तोंडांसान उलयना, आमकां सगळें देणें दिलेलें आहा, फुकटचें देणें दिलेलें आहा देवान, ताचें सगळें फुकट दिलेलें आहा. आमी तें दुसऱ्याक दिवंक जाय. फुकट दिल्या पळय तें दुसऱ्या उद्देशी आमी यूज करूंक जाय. स्वता आमचेच जर घरान जर आमचेच प्रॉब्लेम जर आमकां सॉल्व करूंक जायना जाल्यार आमी भायर वेतले आनी दुसऱ्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जातले? पयलें म्हजो हांव म्हाका आसा तो आय आसा पळय ताका मारून जेजूक उद्देशी मरोन उडोवन ताचे उद्देशी हांव जियेंक जाय. तेन्नाच म्हज्या जिवितान हांव फुडें सरतलों. आमचे कितले आयज काल पळयता आमी, इवन आमच्या देवाचें उतर आयकोन देखून कोणाचो कितें भुरगें कितें आयकोना, चेडूं आयकोना, फॅमिली भितर एकवट ना, मोग ना, हें ना तें ना, कशें आहा देवाचें उतर आहा. पूण सैतान पळय कितें कोत्ता, दोनूय विचार आमच्या मनान घालतात, बरें आनी वायट. आमचे कडेन देवाचें उतरूय आहा, आमी कंटिन्यू करिना, चलता, पूण कितें आहा वेवर वयर सकयल वादळ मोड मारता आनी आमकांय जाता. हें म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स आहा. हांव तुका पयलें सांगता, हांव कोणाक कंडेम करिना, कोणाक पॉयंट आवट करिना, खंयचेच कोणाचे आड हांव उलयना. हें म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स. कित्याक आमी गेल्या आनी म्हज्या लायफान हांवें पळयलां सगळें. आतां न्ही, आदीं फुडें पयल्या संवसारी जिवितान आसतना इतलें सगळें देखून आयज हिंगासर म्हाका पळयतात पळय यूज कोत्ता, वापरता, दुसऱ्याक यूज वेता आनी आमी दयाच्या उतरान जेन्ना आमी एक पावल भावार्थाचें घालून आमी खंय वेता. आतां म्हज्या मिसीस तुका गवायकी दिलेली, आमी त्या दिसा देखून थिंगा ताका मागणें करपाक त्या भावा कडेन गेलो, तो पांय काडपाचो आहलो, फोन केलो.
थिंगा गेलो ती सारकी भिरांतीन बोललेली, भिरांत 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 चारी वाटेनी आमकां ही दवरलेली आहा ताणें ओपून. सैतान येवचो ना, हे कितें आमी नाका जाल्लेले स्विकारता त्या उद्देशी आमी सतत तातून भितर पडटा आनी काबार जाता. जब डर हमें पकड़ता है ना, जब पूरी तरह से वो हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है ना, जब हम लोग अपना मुंह नहीं खोलते, वचन लेते फिर भी हम मुंह नहीं खोलते. कुछ दिन पहले एक बहन का पति वो देहांत हो गया उसका. वो शराब पी रहा था, बहुत पी रहा था उसके, लेकिन सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम 24 घंटा पूरी तरह से वचन सुनती थी. लेकिन ध्यान किधर है? मेरा पति शराब पी रहा है, मेरा पति आज शराब पी के आएगा, मेरा पति ये करके आएगा. वो नहीं सुन रहा है, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है, लेकिन वचन चालू है. अरे उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे दोगे तो वचन तेरे जिंदगी में काम करेगा क्या? फिर और रोते 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 उसको गया अभी वो. अरे हम लोग अपने मुंह से घोषणा नहीं करेंगे, उससे जो हमने स्वीकारा है, प्रभु यीशु ने हमें उसका सामर्थ्य दिया है, सब कुछ दिया है. अगर पवित्र आत्मा के द्वारा अगर उसके ऊपर निर्भर रह के अपने मुंह से हम लोग घोषणा नहीं करेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला. ये मेरी पहली जिंदगी थी, पुरानी जिंदगी. अब देख मैं कैसे जी रहा हूं. पहला रमेश तो मर गया. यीशु मसीह को जब दफनाया गया था उसी वक्त मैं मर गया. मुझे भी वो दफनाया और मुझे तीसरे दिन वो उसके साथ मुझे जिलाया और नया जीवन दिया है. हम गाना गाते हैं ना, नया जीवन दिया है प्रभु यीशु ने मुझे दिया है, वो उसका है, मेरा नहीं. मैं कुछ भी नहीं हूं. अगर मैं ऐसे लेकर जो मुझे दिया है अगर मैं लेके वो घर में बैठूंगा ना, तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला. और बोलते हैं हम लोग मेरी जिंदगी में ये हो रहा है. और जो हमारे जो बड़े 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 शास्त्री हैं ना, उन्हें हम हमारे मुंह उनके जैसे रहते हैं. हम लोग जो अभी वो ये वचन लिया है ना, याकूब है ना, याकूब 3:1. कुछ दिन पहले मैंने उधर में हमारा मापसा में 2-3 बार ये चालू है उधर, अभी तक खत्म नहीं हुआ. इसके ऊपर ही चालू है वचन. प्रेज गॉड. यही दिया है प्रभु यीशु ने. वो बोलता है वचन सुनो, उसको स्वीकारो और स्लो आराम से उसके ऊपर सुनना. और जो शब्द हम लोग बोलते हैं हमारे मुंह से, जो तीली जो काड़ी जो तीली जो माचिस की तीली है ना, जैसे उसको वैसा नहीं होना चाहिए. होना चाहिए, लेकिन किसी की जिंदगी में कुछ बुराई है तो वो जला के उसकी राख, वो जो समस्या है उसको राख करने के लिए, उसको जला के खाक करने के लिए, ना कि किसी की जिंदगी खराब करने के लिए नहीं. यही बोलता है, ये सच है. हम लोग अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे ना, ये जो सिद्धांत अगर हम लोग उसके ऊपर निर्भर करेंगे प्रभु यीशु के ऊपर, ये सिद्धांत जो हमने प्रभु यीशु ने हमको दिया है खुद, अगर वो लेके हम लोग चलेंगे ना, तो देख लेना अपनी जिंदगी जो कभी हमने अपनी आंखों से भी नहीं देखे, खुद अपने सुने भी नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा उसने हमें आशीषित करके दिया है पहले से ही. 2000 और अभी 25 साल हो गए. त्याचे पहिले आमकां सगळें दिलेलें आहा. स्वर्गीचे सूर्य कोण सगळें आमकां दिलेलें आहा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. एवरीबडी डिस्ट्रॅक्टेड ना, कॉन्सन्ट्रेशन टाक. दिस इज व्हाट टेस्ट. प्रेज गॉड. एंड बराबर बराबर वक्त पे ही कोई ना कोई ऐसा है जो है ना बचता है, ताकि हम लोग, हमारा ध्यान किधर गया, सब कुछ उस तरफ. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर हम लोग ऐसे करें तो हम लोग बिखर के खत्म हो जाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भी मास्टर नहीं बनने चाहिए, शिक्षक नहीं बनना चाहिए, लेकिन जब अगर प्रभु यीशु का वचन लिया है, उसके द्वारा अगर हम लोग उसके शिष्य बनेंगे, उसके शिक्षक बनेंगे, उसके जैसा हम लोग वचन सुनेंगे, किसी की जिंदगी जो नरक से भी बदतर है ना, वो उसमें से हम लोग जो प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जो सामर्थ्य दिया है, डेफिनेटली श्योरली उसके अंदर का जो भी कोई समस्या है ना, उसी वक्त नष्ट होके जाएंगी. हमारी जुबान पे है हम लोग कैसे शब्द बोलते. वचन जो हमें लिखित वचन है, जीवित प्रभु के वचन, लिखित वचन हमें दिया है, हमारे मुंह में डाल के दिया है, ढूस ढूस के हमारे अंदर उसने रखा है. वो
जो बीज हमारे अंदर डाला है, अगर वो बीज हम लोग खराब करेंगे, अनप शनप बल के बातें करने से, किसी की बुराई बोल के करने से, सब कुछ वही होता है हमारी जिंदगी। और बाद में बोलते हैं ब्रदर कुछ नहीं है, थोड़े प्रार्थना करो यार। प्रेज गॉड, यही तो होता है। वचन सब कुछ है, पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में, हमारे अंदर है। प्रभु यीशु खुद बोलता है कि क्या बोलता है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो मास्टरगिरी करते हैं, कैसी, ये संसार की बातें करना, किसी से नफरत से बातें करना है, किसी को ठुकराना है और आपके दिल में और उसके खिलाफ बोलना है, ताकि हम लोग बाद में ऐसे ही हो जाते हैं। ये बड़ा बड़े बातें करते हैं, नोइंग दैट वी शैल रिसीव द ग्रेटर कंडेमनेशन। हमें सबके ऊपर का जो है ना हमारा, हमें उसकी जवाब हमारे स्वर्गीय पिता को देना पड़ता है। जब हम लोग गलत वचन करते, प्रवचन करते, गलत वचन सिखाते, गलत किसी के बारे में बोलते, लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसे नहीं किया है। वो हमको इत्तला कर रहा है, हमको सिखा रहा है, दिखा रहा है क्या करना है, कैसे चलना है, क्या जो हम लोग लेते हैं ना, देखो अपनी जुबान को टेम करना है, उसके ऊपर जो टेमिंग द टंग, अपनी जो जुबान है उसको हम कैसे, जैसे घोड़े के मुंह में लगाम डालते हैं ना। प्रेज गॉड। सिस्टर पुणे वास, हम लोग आगे आएंगे। कित्याक तशें आमी अधिक कोण जोडटेक सापडूंक शकता म्हूण आमी जाणो खरेंच आमी सोगलीं जायत्या वाटांनी चुकी कोत्ता। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग गलत शब्द, गलत इस्तेमाल, गलत जो हम लोग बातें करते हैं ना, उसी तरह से हम लोग भटके रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर आणि एक पड वाचतेस। जेन्ना आमी तोंडांसान देवाच्या उतराच्या आड उलयता, सगळे आमकां हिशोब खंय दिवंक जाय? खंय? ना, सेकंड वानूच वाच सिस्टर, सेकंड वान वाच। ओ फर्स्टांसान घे। प्रेज गॉड। होय, कोंकणी घे। प्रेज गॉड। म्हज्या भावा आनी भयणीनो, तुमचे मदले चडशे धर्मशास्त्री जावंक फुडें सरचे न्हय। आमी चड धर्मशास्त्री जाता न्ही। हम लोग क्या करते हैं, धर्मशास्त्री जो है ना, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। जो देखा हुआ, किसी का सुना हुआ, उसके ऊपर हम ज्यादा निर्भर करते हैं, वही हमारे मुंह से निकल जाता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ नहीं है ना। वचन नहीं कहता इससे, वचन तो कहता है जो मैंने आपको सच्चाई दी है उसे स्वीकारो, जो मेरा नियम मैंने आपको दिया है उसका पालन करो। प्रभु यीशु ने हमको नियम दिया है ना, गवर्नमेंट जैसा नियम बनाते हैं, उसी तरह ये हमारा ये जो पवित्र शास्त्र है उसका नियम है। ये जो आपने हाथ में रखा है ना, पकड़ के रखा है, वो पवित्र शास्त्र है, वो नियम उसने हमको बना के दिया है जिसके ऊपर हम चल सके। अगर ये नियम टूट गए, अगर कानून, जो संसार का कानून, जो अगर नियम अगर हम लोग तोड़ते हैं, अगर सिग्नल से जाते हैं तो हमको दंडित हो जाते हैं हम लोग, गवर्नमेंट हमको दंड होता है। अगर ऐसा दंड होता है तो हम लोग कितना, अरे शाप, बहुत ही होशियार रहते हैं, वो गलती नहीं करने जाते हैं ना। नहीं, अगर सामने पुलिस रहेगा, कैमरा इधर वो है, अगर पकड़ा गया तो 100,000, 10,000, 20,000 रुपया हमको दंडित हो जाएगा, हमसे वसूल लेंगे वो गवर्नमेंट से। अरे मैं तो कमाता हूँ 15-20 रुपया, अगर 20,000 रुपया मैं उनको दूँ तो क्या करेगा? आपको डरता है ना, वही डर रहता है ना। उसी तरह प्रभु यीशु ने उसका जो वचन हमें दिया है, वचन ले लो लेकिन गलत इस्तेमाल मत करो। मेरे नियम शास्त्र से चलो, मैंने आपको वो शास्त्र नियम दिया है वो पालन करो, और उसके बाद देखना जो मेरा वचन है आपके अंदर है वो मैं अपने मुंह से घोषणा करते रहो, और उसके ऊपर मेरे ऊपर निर्भर रहो और कहो कि प्रभु यीशु ही मेरा सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो मेरा जीवित प्रभु है, वो हमेशा हमेशा और कल, आज और हमेशा के लिए वो जीवित है।
9-10 साल पहले मुझे उसने पूरी तरह से चंगा किया है। वो चंगा ही है, उसका वचन भी है मेरे साथ। वही यीशु हमेशा बदलेगा नहीं, वो मुकर नहीं जाएगा, कभी बदलने वाला यीशु नहीं है। वो जीवित और सच्चा प्रभु मसीह है। हम ये स्वीकारना है। और बाद में हम बोलते हैं क्या करूं यार, कितना दिमाग हो गया, किसी ने हमारे यहाँ आके गंदा किया है, मैं उसको ऐसे बोलता हूँ, गालियाँ दिया, ये किया वो किया। ये क्या अच्छा ही है? ये हमारी अच्छा ही है? प्रभु यीशु ने किया है, उसके ऊपर मारा, उसको थूके उसके ऊपर, जो उसको नहीं था, नहीं चाहिए था, हमारे लिए सब कुछ था, उसने अपने ऊपर लिया है। पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के उसने अपने अंदर ले लिया है और हमको आशीषित किया है। स्वर्ग का आशीष दिया है उसने हमें। इसीलिए कितने लोग देखो, आप देखते हैं ना यहाँ भी, क्यों वो अंधेरे में जी रहे? क्यों? आप बोलो। क्योंकि उसको वचन नहीं है, उसको चाहिए। वो चाहते हैं कि हम लोग जाके उनको सुसमाचार सुने, और वो सुसमाचार जो सच्चाई उनको ग्रहण करे, वो सच्चाई के द्वारा उनको भी छुटकारा पाए। अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे, वहीं जाके कितनी बार आप प्रार्थना करते हैं ब्रदर? वहीं अपने जहाँ आप काम जाते हैं ना, गेट से बाहर से, कभी किया है? करता हूँ, लेकिन उधर जाने के बाद करता है। प्रेज गॉड, वेरी गुड, प्रेज गॉड। वही तो बात सर, ऐसे ही उसी तरह आप देखते हैं ना, प्रभु की महिमा, बड़ी बड़ी महिमा, उसकी महिमा, आपका जिंदगी कैसी हुआ वहाँ चल रही है, अच्छे से चल रही है या नहीं? बहुत ही आशीषित, क्योंकि वो स्वर्ग का आशीष। जब आप अपना मुंह खोलते हैं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु से भी बात करते हैं, उसी वक्त प्रभु वहाँ हमेशा हमेशा के लिए वो हाजिर रहता है। उसका हाजिरपन हमेशा रहता है। जब हम अपने मुंह से खोलते हैं, उसको हम लोग प्रार्थना करते हैं विश्वास से। और दूसरों के लिए भी, कितना दूसरों के लिए भी कर रहे हैं ना, औरों के लिए भी, अपने हमेशा हमेशा के लिए करते रहना। प्रेज गॉड, हालेलुया। जेन्ना आमी सगळे, आमकांय आहा तेंच, आमकां सांगलां आमचो व्हड मास्टर, फुडले, आमकां कांय खबर नासता, आमी धांवता, धांवूंक जाय, वचोंक जाय, पूण आमच्या तोंडाक आमी जी जीब दिलेली आहा, ताका आमी चिड्डोन दवरूंक जाय। देवाच्या उतरान आमी धांवूंक जाय फुडें, देवाचें उतर घे, जाय तें कर। जेजून सांगलां, म्हजें बळ तुका संपूर्ण तुका सपोर्ट आहा, हें स्वत घेवन वय जेन्ना वेताय पळय तेन्ना। फुटींग नाका जालेलें प्रिचींग, नाका जालेलें हें जेजू टॉलरेट करना, आनी तें स्विकारना, जेजू स्विकारना तें। सोत आमी कितले पावटी आमच्या स्वताच्या घरानूच आमी बाचाबाची बसता ना, आमच्या फुडल्यान आसता न्ही, ही आमच्या घरांनी जाय त्या जाणांचे आहा। टॅग कितें आसता थिंगा? प्रेज द लॉर्ड, टीव्ही लावन प्रेज द लॉर्ड आसता हो ना? कितल्या जाणांचे आहा प्रेज द लॉर्ड व्हडले हाचेर बरोवन, टीव्हीच्या हाचेर प्रेज गॉड। आमी खंय वेता तेन्ना चकाबाका कोणाच्या घरान गेली न्ही, तें पयलें चालू आसता थिंगा। हांव खूब पावटी वेता, हें पळयलें म्हज्या दोळ्यांनी। हांव कोणाक कंडेम करिना, पॉयंट आवट करिना, कित्याक तांच्या जिवितान खबर आहा, कित्याक देवाचें उतर ना, देवाशीन वेळ सारना, कांयच जायना, मागीर असले ते प्रवादी जातात। कसले? धर्मदूत जावंक सोदतात, बसून थिंगा तें आयकतात, मागीर वचून थिंगा दुसऱ्यांक सांगतात, हें जालें, थिंगा एक्सिडंट जालो, थिंगा हें जालें, आरे थिंगा एक्सिडंट जालो, हें जालें, तें जालें। तुमकां देवान तुमच्या पदवी दिलेली आसा, सगलें तुज्या जिबेचेर आसा, उजो कित्याक घालतात? तो उजो पालोयात, आशिर्वाद घालात तांचेर। गेले ओके, एक्सिडंट जालो, नेक्स्ट टायम जावचो ना, तुमच्या तोंडान आसा। वय शिश कितें रे, खंय जायत आसतात, कितें रे जायत आसतात, कालूय पोरूय कालूय नाका जाल्लेले देखून उलयतात, तोंड उतरां भायर सोदतात। आमी आयकोना। एक पावट तोहेंच जालेलें, गेलो आनी थिंगासर कोणाक विजीट करूंक गेलेलो, बास्तोडा थिंगासर गेलेलो थिंगासर, आनी टीव्ही लायले व्हडल्यान, कोण एकलो बरो नासलो, थिंगासर वचून टीव्ही लायल्या आनी ते सगळे न्यूज चालू आहा। तो थिंगा न्हिदला आनी न्यूज चालू। हातून आमकां पेकोवणी फावो जातली, आमी फुडें सरतले, जिवितान आमच्या कितें बदल घडटलो, आमकां कितें फायदो आहा? अरे फायदो आहा तर पळय पुस्तकान आहा फायदो, आमकां दिलेलें आहा हें उतर,
हातून फायदो आहा सगळे भोव तो फायदो ताणें दिला आमकां करून फुकट देणें दिलां हें आमी खंयसान स्विकारता तें फकत पळयता तें हाचेर. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू होली स्पिरीट. कांय दीस फाटीं हांव कांदोले एक ब्रदरीन म्हाका फोन केल्लो, ताची आंटी सीक आसली, कितले दीस जाले ताका एडमीट केलेली आनी आसली. आनी हांवें पळय तत्व्या कडेन मागणें करून गेलेलो. हांव वेच्या पयलीं ती थिंगा सावन ताका सुटका फावो जाली आनी ती संपूर्णतायेन ताका पेकोवणी फावो जाली. म्हण तुका जेजू दिणवासता आर्गां दिता वा काणटा आनी हांव भावार्थान पावल गेला ते 9 पावल फुडलें तुजें पावल ते जेजू. आनी हांव जाणा हांव वेच्या पयलीं ती थिंगासर आदी फुडेंच बरी जाली. जातेली ओ जाली जाली तुवें ताका आदी फुडेंच पेकोवणी फावो केली. भावार्थान हांव गेलो, कितल्यांक गेलो, 1:15 गेलो थिंगासर. पळय जाल्यार तो भाव आसलो, ताणें आपयलो. तोय भाव देवाच्या उतरान आहा. पूण पळय प्रेज गॉड, सदां म्हजे कडेन कॉर्डिनेशन, बट इट इज व्हेरी गूड. हांव म्हणिना हें ना, पूण देवाच्या उतरान जे कोण देवाच्या उतरान वाडटात आहात आमचे हेचे कडेन तांचे कडेन संबंद दवरतात न्ही, ती तुमकां वाडयतली. आनी थिंगा गेलो, पळय जाल्यार एक आंटी कितें कितें सांगा, कितें घेवन बसल्या, बायबल उगडून बसल्या, पयत पुस्तक उठोवन बसल्या, संवसाराची. प्रेज गॉड, तुवें सारकें ओकली सिस्टर. सारकें बोल्ल्या आनी इतली भितर गेल्या. प्रेज गॉड सिस्टर, प्रेज गॉड म्हणटा हांव. इतली ती भितर गेल्या आनी हांव नको कितें वाचता पळय ती. हांवें म्हणलें जेजू हे सैतानाक म्हणलें हाका नाश करून उडय आनी नाश कर म्हणलें हिंगा सांग. म्हाका नाका हो म्हणलें म्हज्या फुड्यान. म्हाका सांग 4-5 दीस जाले आनी ती थंयच आहा, कांयच तोंड उखडना, कांयच ना. गेलो हांव थिंगासर. आंटी म्हणलें खंय हाय? आनी ती पळयतात म्हाका. 5-6 दीस जाले तांचे कडेन उलोवंक ना. हांवें पळयतो तुमच्या कडेन उलयलो, हांव जाणो पळयतो तें उद्देशी ती उलयतली. गेलो थिंगासर. पयलीं हांवें कितें केलें, ताका आंटी म्हणली म्हणूंक लागली. प्रेज गॉड म्हणलें हांवें थिंगासर तांकां ते पळय लागलें म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. हांवें कितें केलें, देवाक आर्गां दिली. देवाच्या हाजीरपण थिंगासर जेन्ना एक वा 2 जाण भावार्थान मागणें कोत्ता, सदां काल जेजू आमचो थिंगासर कांयच आयकना. प्रेज गॉड, कांयच उलयना. तेंच हांवें उलयलां न्ही सिस्टर. सिस्टर ना, सगळ्याक देव हाजीर आहा. इवन देव हिंगासर आहा. दिस डिपेंड्स ऑन युअर फेथ. हांव जेन्ना भावार्थान म्हज्या भावार्थान हांवें पावल घालून गेलो, हांवें घरांसान भायर सोदताना, हांवें भायर सोदताना ऑलवेज. कित्याक म्हजे सवय कोण आसा, जो सकाळीं आमी शिकल्या, म्हजे भितर कोण आसा, जेजू आसा. जेजू खूब पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हज्या भितर घर करून वस्ती करून रावला. जेन्ना हांव ताचेर पातयेवन हांव म्हणटा जेजू हांव तुजेर भावार्थान, तुज्या भावार्थान म्हज्या भावार्थान एक करून तुजेर पाती येता आनी हांव सोत मानता. तूं जिवो देव सदांकाल हांव खंय वेता त्या मनशाक तुवें नवें जिवीत दिलें. आदी फुडें 2025 वर्सां फुडें. आनी तुवें ताका बरो संपूर्णतायेन ताका सुटका फावो केलाय. म्हूण तुजेर हांव स्थिर रावतां आनी भावार्थान चलतां. आर्गां तुका जेजू. हें जेन्ना आमी भावार्थान उलयता आनी भायर सरता, हांव वेच्या पयलीं जेजू आपल्या आमचे जे आंज बोडवे आहा ताका आदी फुडेंच कामाक लायता. हजारांनी हजार आमकां दिलेले आंज बोडवे दिल्या तो ना. आमी भावार्थान आमी फुडें पावल घालूंक जाय. आनी जेन्ना थिंगासर गेलो, ती काय उडकिली, ताणें म्हणून म्हाका जाप दिली. ती म्हणटा अरे 4 दीस जाली. तो ब्रदर म्हणटा आमचे कडेन कांयच हुंयना कोन्ना. हांवें म्हणलें कशें जातलें ब्रदर, भावार्थान. तूं भावार्थान म्हणल्यार हांव घरा कडच्यान जेजूक हांवें पयलें हाजीरपणान ताका फुडें धाडला. हांव जर जेजू फुडें गेलेलो जाल्यार म्हजें काम जातलें आसलें. हांव चल्लो, आतां वेता म्हजें गेलो, बरें गेलो हांव थिंगासर. जेजूच्या नांवान खैर सर जातलें. जेजूक हांवें पयलें आर्गां दिवंकूच ना, ताची वाखाणीच करूंक ना. ताका हांवें म्हज्या फुड्यान ताका वच म्हणून परमिशन दिवंकूच ना. तो म्हणटा पवित्र आत्मा सांगता आमकां सदांकाल, तो आमचो आदारी सगळें न्ही आमकां पवित्र आत्मा दिला वय व ना. तोच आमकां शिकयता न्ही. तूं वच म्हणटा ताचे बळा उद्देशी. हांव म्हज्या बळान गेल्लो जाल्यार जातलें आसलें. हांव म्हणटा हांव वेता आतां आनी चल ताका मेळोन येता हांव.
ताच्या पयलीं हांवें मागणें केलें. हांवें सांगलें जेजूक, वेताना जिबेचे देणे वापरत गेलो, रोरींग करीत गेलो आनी हांव जाणो जेजू आदी फुडेंच तुवें ताका पेकोळी फावो केली. आर्गा तुका जेजू. हें म्हजें सदांकाल मागणें आसता. 22 सच्च्या पयलीं अशें आमची जावंक जाय भावार्थान. तेन्नाच आमच्या जिवितान आनी दुसऱ्याच्या जिवितान आमी मिलाग्री पळयतले. म्हज्या जर जिवितान म्हाका मिलाग्री घडोवपाक म्हजे कडेन जे देवान दिलेलें आहा तें हांव वगडायतां, नाका नाका जाल्लेले ऑन भावार्थांनी ऑन भावार्थ घेवन चलतां, जाल्यार म्हजो भावार्थ कसो काम करतलो? भावार्थ केन्ना काम करता? ना, भावार्थ केन्ना काम करता? उतर उलयता बरें आहा, पूण तें उतर उलयलें म्हण कशें काम करता आमच्या जिवितान? आमी ताचेर स्थिर रावंक जाय. आमी जेन्ना घालता न्ही तेन्नाच रावंक जाय. जेजू हांव भावार्थान तुजो आनी म्हजो भावार्थ एक करून हांव तुजेर स्थिर रावतां. तेंच उतर आमी आमच्या तोंडान सान भितर जें आमचें आहा तें भायर सरोंक जाय. आमी जें बरें बी रोवलां, देवाचें उतर आमच्या काळजान आसा, तें जर आमी भावार्थान उलयता तें आमच्या आंत बडी आयकतात. जेजू तांकां कामाक लायता. तें उतर घेवन ते फुडें वेतात आनी आमी आर्गां दिलें तीं आयकता. आमच्या आर्गांव देशी हांव येता ठकाक ठकाक करून, म्हणजे म्हजे कडेन जायना. हांव म्हजी घेवन वेता, हांव वेतां. कांय दीस फाटीं प्रेज गॉड, हालेलुया, व्हेरी सॉरी, हांव कोणाक कंडेम करिना, पॉयंट आउट करिना. म्हाका गोंय की आतां पळयत आत्म्या उद्देशी हांव एक पाट बांबोळे गेल्लेलो कोणाक विजीट करपाक. आनी थिंगा आनी एक कोण तरी प्रिचर आयिल्लो, कोण तरी पास्टर. आनी गेलो भितर थिंगासर ताणें आनी कितें मागणें केलें आनी आयलो. आनी हांवूय आहा थिंगासर. आमचो ब्रदर तो हिंगासर येतालो, तो मारगांव येता आमचो ब्रदर. ताणें ताका थंय व्हेलो, तोय वखोता ताका हें करून. ओके, खंय गेलो कोण गेलो कांय येना, पूण कितें आहा थिंगासर गेलो आनी तो आयलो भायर सावन. आनी ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केलो, ब्रदर हो इज अ ब्रदर, इज सो एंड सो. ताणें सांगलें, हांवें कांय हें करूंक ना म्हज्या तोंडान आसा. तो ताचे कडेन म्हाका पळयलो. I went inside. I laid my hand. The moment I laid my hand on that person got little bit. I did that. कोण आयलो फुडें? म्हाज्या फुड्यान सांगता, प्रेज गॉड. आय सेड आय जेजू सायडीक आनी हो आय. प्रेज गॉड. पोत्तून आनी खंय गेलो थिंगासर तो ब्रदर आसलो. हांवें कांय उलोवंक ना, बिकॉज वी आर नो वन टू कंडेम एनी वन. वय ना, आमकां दुसऱ्याक कित्याक कांयच आमकां कंडेम करपाक ना. हांवें कांयच उलोवंक ना. हांवें म्हणलें, ताणें ताका म्हजें इंट्रोडक्शन दिलें. म्हाका कशें दिवस फील जावंक फावो. म्हाका कशें दिसता, अरे हांवूय प्रिचर, तोय प्रिचर. पळयलो आनी आय ताका स्टार्टेड ताचे कडेन उलयपाक लागलो. आनी मागीर म्हणलो, आय जस्ट गो दॅट सायड एंड कम. प्रेज गॉड. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड. म्हज्या प्रेज गॉडाक ताणें आन्सर देखून दिवंक ना. आय सेड प्रेज गॉड. हांवें कोणाक दिलो प्रेज गॉड? म्हज्या सर्गीच्या बापाक. तुजें कितें आहा तें तूं हें कर, गेलो न्ही हें करून. सो दीस इज कॉल्ड. मागीर हांव फुडलें आमच्या जिवितान कितें जातलें. हांवें पयलेंच सांगलां, हांवें कोणाक आय कंडेम ना, पूण दीस इज वॉट यू शूड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, हूएवर इट मे बी. पूण म्हज्या भितर ताच्या बद्दल कांय ना. पूण हांवें ताका मागणें केलें आनी हांवें मागलें, जेजू जें कितें हाचे भितर प्रायड आसा, कितें आसा हें कोत्ता, तूं ताका तुवें ताका मागलाय. ही इज एनॉयटेड एंड ही इज प्रिचींग इन प्रॉपर वे. सारके तरेन तो उतर आयकता आनी तो कसलेंच ताचे भितर जें आहा ताचें बळ हें आहा हें करून हांव ताका हुकूम घालतां. तो भाव एकदम मोगाचो, तो बरो भाव. तुवें ताका मागलाय आनी ताचे भितर जें आसा हांव ताका नाश कोत्ता आनी ताचे कडेन उलयतां. आनी त्या मेड्या आत्म्यांक, त्या गौरवाच्या आत्म्यांक हांव हुकूम घालतां. आतांच्या मोडा सकट उपटून ताका तुवें सुटका फावो केलाय आनी तो आशिशीत जालो. भरपूर ताका तुवें आशीश दिलाय आनी तो बरे तरेन आपली मिनिस्ट्री चलयता म्हूण तुका दिनवासता आर्गां दिता वा कळटा. हें भावार्थाचें मागणें येस ओ ना? समज जर म्हज्या भितर जो ताणें म्हाका विश करूं ना, रे ओ ब्रदर म्हज्या भितर येताले म्हाका विचार. येना हें ना. पावलाक आमी जेन्ना हें घालता, पावल घालता न्ही, म्हाका येताले. सी म्हाका एक आवाज येता भायसान, म्हाका मनान म्हज्या भायसान कानान घालतात वारो. भितर पळयत आत्मा म्हजेशेन उलयता, नो, ब्लेस दॅट पर्सन, ब्लेस दॅट पास्टर, ब्लेस दॅट पर्सन. म्हाका तें उतर आयकून ताचे उद्देशी जाप करून जेन्ना हांव जिबेचे देणे वापरलें, एक 10 मिनटान तोय ब्रदर आसलो थिंगा सायडीक रावलो. जिबेचे देणे वापरले, म्हजें सगळें जें आसलें म्हाका येतालें विचार पळय थिंगा स्थिर जालें. तें वादळ शांत जालें
हांवें कितें केलें, उजो घातलो, सोमतें ताका कितें केलें, काडी भेटयली. हांवें जर तें हेट्रेट घेवन बसलोलो जाल्यार कितें जातलें आसलें. ताचेंय हें जातलें आसलें आनी म्हजें ब्लेसींग आनी ताचें ब्लेसींग. जें कितें कोत्तालो ताच्याय जिवितांत बरेंपण नासतलें आसलें. सॉरी. आनी ताकाय आनी म्हाकाय. आनी म्हजो फायदो कितें, आमी बरे भशेन आमकां शिकयता न्ही पवित्रात्मो, मोगाचो पवित्रात्मो, बोगसवण्याचो पवित्रात्मो. जेजू जावन आसा आमचें मोग न्ही, मोग बोगसवणें ताणें दिला न्ही, ताचे उद्देशी. म्हाका कश्ट करचें पडलेलें, आमकां कश्ट करचें पडलेलें जाल्यार हांव कश्टान कित्याक जियो. म्हजें कश्ट जेजू क्रिस्तान आदी फुडेंच खुर्सार व्हरोन म्हाका कश्टां मुक्त केला आहा, सुटका दिलेली आहा, जाल्यार हांव कोण. म्हज्या काळजान म्हजे भितर तें नाका जाल्ले मेळे आत्मे घेवन चलपाक. म्हाका जालें मातसो एक 5-10 मिनटां आयलें, जातालें. भायसान टाका 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 पळय 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 तुका तेणी रेयना हें ना तो पळय कसलो हें करून आतां तूं उलय तोंड उकोड. पळयत आत्म्या उद्देशी म्हजें सगलें हें करून हांवें जेन्ना स्थिर रावलो आनी बंद केलें तोंड, कांयच ना. हांवें सेड प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. त्या ब्रदरीक सांगलें प्रेज गॉड. तो होच पोंग लागलो म्हाका, अरे हाका हें केलें देखून. पूण थिंगासर रावलो. म्हजे भितर कोण आसलो, कोण आहा, जेजू खूद आसा. जेन्ना आमी आमची तो उजवाड दुसऱ्यांक आमी उजवाड दितले, ताच्या जिवितान उजवाड तोय कसल्या तरी हातून आहा न्ही. खंयसान ना खंयसान ताका कितें बरी अशी आमी जशी आमकां आतां पवित्र आत्म्याचें शिकवण मेवता हिंगासर, त्याचे उद्देशी आमी वाडटा आनी तो पवित्र आत्मा आमकां शिकवण दिता आनी ते शिकवणेन आमी सदां काल चलता, ताका घेवन आमी सांगाता चलता. तेन्नाच तो आमकां सदां काल आमी खंय चुकता तो आमकां दाखयता. वय ना, पवित्र आत्मा दाखयता की आमी आमच्या उद्देशीन जियेता. पवित्र आत्म्या उद्देशी जियेता तो आमकां दाखयता, तो शिकयता. येताले म्हाका विचार, उलय टाक सांग त्या ब्रदरीक, तोंड पॅक. हांवें उलोवंक ना. म्हजे उद्देशी न्ही, पवित्र आत्म्यान ताणें म्हाका कंट्रोल केलो, म्हज्या स्वताच्या जेजून. कित्याक तोय ले पर्सन. सपोज हांवें ताका पॉयंट आवट केलो, ताचोय श्राप म्हजेर येतलो आसलो. वयो ना. ताचेर हांवें 2-3 उतरां उलयल्लीं, 100 उतरां म्हजे भितर आसतलीं नासतात. आनी आयज हांव म्हाका जें रेवलेशन कितें मेवता तें हांव स्वता म्हज्या तोंडान सांग, म्हज्या मेड्या आत्म्यान सांग. तो आत्मो घेवन हांव स्वता कितें करतलो आसलो, ताच्या जिवितान उजो पेटयतलो आसलो काडी पेटोवन आनी म्हज्याय जिवितान. सो हांवें कितें केलें, पवित्र आत्म्याचें घेतलें आनी ती काडी पालयली, ताका ब्लेस केलो. तो गेलो, मागीर गेलो, म्हाका कांय खबर ना. हांव गेलो त्या मनशाक मेवलो थिंगासर, मेळोंक जाय आसलो ताका, मेवलो, ताचेर हें केलें, मागणें केलें पवित्र आत्म्या उद्देशी. पवित्र आत्म्यान जेजू क्रिस्ता उद्देशी ताका सुटका फाव जाली. प्रेज द लॉर्ड. हांवें म्हणूंक ना, हांवें ताका सांगलें जेजू तुजो मोग कोत्ता, जेजू तुजे भितर आसा, जेजू तुजे सांगाता आसा, तूं कांय भियेनाका, हें फोट. हांव येता आनी हें म्हज्या उतरां आसता सदां काल. जेजू तुजे भितर आसा, तूं जेजू तुजे सांगाता आसा, जेजू तुजो मोग कोत्ता, जेजून तुका सगळ्या वायटांसान निवारलेलो आसा 2025 वर्सां फाटीं. जेन्ना हें घेताय न्ही तेन्ना ताका ताचोय भावार्थ आनी ताका जें ताचे भितर पळयत आत्मा आसा पळय तो ताका दिता सगळें हें करून. आमी वता आनी कहें हाय रे, कितें जालें रे, बरें लागलां मरे, बरें जावचें ना तुका आतां बरो तेंप लागतलो मरे. आसता उतरांनी आमी पळयलें. आमी जेन्ना वेता विजिटाक थिंगासर येतात ते बाचा 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 बाचा. पूण आमी तांकां कितें आहा तें नको न्ही उतर, आमी जाणा म्हणटकूच आमी थिंगा रावन आमकां देव उजार कोत्ता तुमकां थिंगासर आमकां. आमी वेता, दोळे बंद कोत्ता, तांकांय मागणें कोत्ता न्ही, जिबेचें देणें वापरून तांकांय आशिशीर कोत्ता. 1-2-4 मिनटां भितर ते थिंगासर शांत जातात. ते मेळोत्मेन हें जातात. कित्याक जेन्ना तूं उजवाड घेवन येताय ते बरेपण तूं आशीश घेवन येताय, ते आशिर्वाद येताय, ते दुसरेय आशिर्वाद जातात. आमी जर बाचा 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 करूंक लागले न्ही थिंगासर कांयच आमी आमच्या जिवितान दुसऱ्याच्या जिवितान आमी बरेपण पळयचें ना आनी आमी स्वता आमी कावकांची येतले आनी आमचो फायदो ना. हिंगासर आमी इतले वयर रावन हिंगासर आमी देवाचें उतर काड कांय फायदो ना. मागीर आमचें नाका नाका जाल्लें विचार हुस्कोताय, नाका जाल्लीं उतरां, नाका जाल्लें. कांय दीस भरपूर जातालें म्हाकाय, पूण आतां ना. आतां सगल्यांक भोगसवणें, सगळेंच उद्देशी मोग. कोणूय कितें आसो, कित्याक जाय आमकां तें, कित्याक जाय आमकां तें मेळसण. मेळन म्हजें जिवीत पयलें आहलें, त्या जिवितांतल्यान म्हाका जेजू क्रिस्तान ह्या संवसाराच्या कुड्ड्या देवांनी न्ही, म्हज्या जिव्या देवान जो स्वर्गीचो बाप जेजू क्रिस्त एकलोच म्हजो सोमी आनी दोनी जिवीत प्रभू जेजू ताणेन म्हाका त्या मेळ्यांसान त्या घाणींसान म्हाका काडून आपल्या राज्यान ताणें हाडला.
म्हाका पळयत केला हें म्हाका खबर नासलें. नाका नाका जाल्लें घेवन भोंवतालो हांव विचारांनी. म्हज्या भितरूच पयलो मेवसण आहलें तें आपल्या रोगतान ताणें म्हाका सगळें हें करून जेन्नाय रिपेंट जालो, मानून घेतलें, स्विकारलें, सगल्यांक बोगसवणें दिलें, त्या खुर्सा उद्देशी, जेजू उद्देशी, ताच्या कोश्टा उद्देशी म्हज्या मुखार हाडून ताका घालो आनी ताचे उद्देशी म्हज्या आयज दुयेंस पिडा 10-8-9 वर्सां जालीं. म्हाका कसलीच कांय येना. म्हाका आल्सर आसलो पोटान म्हज्या, जॉन्डीस, डायबिटीस, शिमा आसली, वायट पॅचीस सगलें, गोचकोरण आसलें म्हाका. नाका नाका जाल्लें दुयेंस आसलीं. 7-8-9 वर्सां, 9-10 वर्सां जालीं आतां. आयज खंय आहा तें, खंय गेलो तो म्हाका खबरूच ना. खंय गेलो आनी कोणें ताका खंय व्हरून नास, ताचें सगलें पांया पोंदाक जेजून आपल्या पांया पोंदाक मस्तून मस्तून नास करून संपूर्णतायेन कितें करून उडयला, चिड्डून उडयला. मागीर आमी पळयता न्ही ते कसलीं कॉक्रोच जावं कितें आनी कसलीं कसलीं जानवरां, मुयो बायो आमी पांया पोंदाक मस्तिता ताका न्ही, वय ना. आं मस्तिता ना, मस्ती ना. आं आमच्या पांया पोंदाक जोल्ले आनी कितें कितें थोडे जोल्ल्यांक बी येतात. वय ना. त्या जोल्ल्याक आमकां अधिकार दिला, त्या जोल्ल्याचेर आमच्या पांया पोंदाक मस्तुपाक, त्या सोरपांक नाका जाल्ल्या सगळ्या जानवरांक आनी वो करतात. प्रेज गॉड. वय ना. खाटीर वयर रावतात, खंय हिंगा डाप करून पडटात. आवय तो बाबडो जे आपलो जीव घेवन पावलो आनी आपलो जीव त्रासान घालो. प्रेज गॉड. खूब फावटी पळयलां हें सिस्टर, पळयलां हें हांव जाणा, हांवें पळयलां खूब फावटी. बेश्टो एकलो धाकलो ताका इल्लो हो जोल्लो, हे ते इल्ले जोल्ल्याक जर हें कोत्तात जाल्यार येदो व्हडलो संवसाराचो राजा, ताका तुमी ताचेर कशें जैर व्हरोंक कोत्तेले शिकतेल्यात. हां ताचेर तुमी जैत व्हरोंक कशें शिकतेल्यात. सोडून दियात. आमच्या घरान जेन्ना आमी कितें आसता, बाचाबाची जाता, ताचेर जैत व्हरपाक तुमचे कडेन जर हें जर हत्यार घेवन जर तुमी वचनात, हें जर मोग भोगसवणें सगळें हें करून शिकोवण घेवन वचनात, जें कितें शिकयलां तें आमी आमच्या कोडण्यांनी घालनात, जाल्यार आमच्या कोडण्यांनी आमी कावकान ते कावकानूच जियेतले. जसो हांव पयलो जियेतालो. गाळीचो मास्टर, रागाचो मास्टर, नाका जाल्लेलें उतरां, ताच्यो चाडयो. बहुत साल पहले मैंने किया है. दूसरों के बारे में बुरा बुरा सोचना, बुरा बुरा बोलना. उसी वक्त मुझे बहुत बहुत बीमारियां थी. मैं वही अंधेरे में जीता था, पूरी तरह वो कीचड़ में जीता था, जी रहा था मैं. मुझे सच्चाई मालूम नहीं थी. प्रभु यीशु के बारे में मुझे मालूम ही नहीं था. जब मुझे सच्चाई मालूम पड़ी, उससे मैंने स्वीकारा पूरी तरह से, अपने दिल से, अपने आत्मा से उसको पूरी तरह से मैंने उसके ऊपर निचर किया. मेरा पूरा कॉन्फिडेंस जो भी मेरे साथ था, मैंने उसको स्वीकारने के बाद उसके ऊपर मैं निर्भर रहना चालू किया और उसके ऊपर ही निर्भर रह गया. तो उसी वक्त जो मेरे अंदर दुष्टता, लेकिन और एक बात, जब मैंने उसके सामर्थ्य से, प्रभु यीशु के सामर्थ्य से, वो क्रूस पे उसने त्याग किया था, वो महान त्याग के द्वारा उसने मुझे क्षमा किया, उसने मुझे प्रेम किया. उस क्षमा और प्रेम के द्वारा जब मैंने मेरे भाई बहनों को और जो मेरे खिलाफ आए थे उससे मैंने क्षमा किया, उसी वक्त, उस दिन से आज तक मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं रही. क्योंकि जो मेरे अंदर था है हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु का आत्मा, प्रभु यीशु, उसने जो भी मेरे साथ था, मेरे अंदर था, वो सब नष्ट करके मुझे अनंत जीवन दिया है. मुझे धार्मिक बनाया है उसने. समझ सकते हैं ना. अगर ये जो इतना तोहफा उसने मुझे दिया है, तो मैं कौन हूं जो औरों के लिए बारे में बुरा बुरा सोचने वाला. मुझे अधिकार नहीं दिया है. और बाद में अगर मुझे वही जिंदगी जीना है ना, तो मैं वही कीचड़ में जीना चाहता हूं. अगर मैं ऐसे फिर वही जो मेरे अंदर का जो दुष्ट आत्मा है, अगर मैं उसी तरह चलूंगा तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. टायम जालो सजमले. तरी आनीक हा एकूच हें घेतला, 2 हें घेवन आनीक फुडें आहा, ताचे फुडें आहा, भरपूर आहा. आनीक कांय जावंक ना. हें जस्ट स्टेटिंग. आं ब्रदर, प्रेज गॉड. सेकेंड. ओके, प्रेज गॉड. सेकेंड वा सिस्टर. ओके, एक घेवया आनी मागीर जेवणाचो टायम जालो न्ही. ओके.
खरेंच खरेंच आमी सगळीं जायत्या वाटांनी चुकी कोत्ता उतरांनी केन्नाच चूक कोरिना ती मनशां सपून आपणाकूच तांच्यान पूर्णतायेन दमावूंक जाता. For in many things we offend all. आमी जायते भाशेनी वय ना आमच्या उतरांनी दुसऱ्याच्या उतरा उद्देशी आमी कितें आयकता आमी कितें आमच्या तोंडांसान भायर सोडटा ताचे उद्देशी आमी कितें जाता ऑफेंड वय ना येता आमकां वायटपण कितें आहा तेन्ना आमी ऑफेंड जायना आमकां राग येना. कहो राग येता जेन्ना दुसरो आमकां कितें उलयता पळय तेन्नाच न्ही आमी नितीवंत आमी कोणाक कांय उलयना म्हजें उतर बरें मोगाचें तो बरें आयकता आनी ताचे उद्देश तो उलयता तेणें केलां म्हाका वय ना आमी दुसऱ्यांक दिता ना आमचीं उतरां जेन्ना सारकीं आसतलीं आमचीं उतरां देवाच्या उतरां प्रमाणें सारकीं आसतलीं पळय इफ एनी मॅन ऑफेंड नॉट इन वर्ड द सेम इज अ परफेक्ट. आमची उतरां जर कांय दुसऱ्याक जर दुखयना दुसऱ्याचें पाड करना दुसऱ्याचें दुखोवणें जायना कसलेंच उतर आमच्या तोंडांसान भायर सरता ताच्या जिवितान जर आमी उजो पेटयना लासयना ताचें जिवीत जाल्यारूच आमी कितें आनी आमी म्हणटा न्ही जायना जर तरेचीं उतरां आमच्या तोंडासान भायर सरतात बरी आनी वायट. ब्रदर 5 मिनिट एक आपले कंप्लीट करता. प्लीज गॉड सिग्नल करता तो जेवणाचो टायम जालो. प्लीज गॉड वय ना आमी वांकडे तिकडे तीच उतरां आमी उलयता आनी आमची सारकी वाट कशी जाता आमच्या जिवितान ना. आमची उतरांच पयलीं दुसऱ्याच्या जिवितान उजो घालपाची आमचो जिबूच पयलींच दुसऱ्याच्या जिवितान हें करपाची. आमी बोगसवणे तयार ना आमी परफेक्ट म्हणटा आमी हांव बरो नितीवंत मनीस हांव कोणाक दुखयना म्हज्या तोंडांसान कांय वायट उतर येना कोणाचें हांव कांय उलयना कोणाक कंप्लेंट करिना जो कोणाच्या आड उलयना. तेणें म्हाका म्हणलें देखून म्हज्या जिवितान हांवें ताका उत्तर जबाब दिलो ताका लागून हांवें जबाब दिलो म्हाका हांवें कांय करूंक ना हांव बरो हांवें ताका एकूच उतर उलयलें तूं पाड मनीस तूं सारको न्ही ताका बरें उतर उलयलें मागीर ताणें म्हाका हीं उतरां आमचीं आसतात कोणी उतरां नाका जाल्लेलीं उतरां नाका जाल्लेलें हें बायल घो सासूमाय नणन देवर सगळींचीं करून कोण एकामेकाक बोगसुपाक तयार ना. आमचीं उतरां जर ही देवाच्या उतरां प्रमाणें आसलीं जाल्यार आमचें जिवीत आमचें कितें आमच्या घरानूच स्वर्ग आमचें देवान आमकां दिलेलें जिवीत आमचें स्वर्गाचें जिवीत आमचे भितर सगळें सासणीक जिवीत आहा भितर. आनी मागीर कावका नासलीं मागीर दुयेंस पिडा म्हाका जाताल्यो म्हजी गोंयकी तुमकां सांगलें न्ही पयलींच खंय कितें कोत्तालो पळय तो कोडसान नाका जाल्लेलीं उतरां बायस सत्तालीं तेणें इतलीं बायस रागाची आवय. Yeah, I have forgiven them. I don't even care about who. Now, when you are talking, you are sometimes talking anything? No. Now? That is what I'm sharing my testimony, no? It is completely washed away. He said, morning you have seen, no? That is what I was crying whole day. He said that it is finished. And he was asking his father, why you are forsaking me? Didn't you hear that? Otherwise take that link from our brother and hear it. If anyone of you all want, we will have it in our computer. They'll send it if you want that. Listen again and again. म्हाका सजमण मेले हांव पळयतालो कशें ताणें कोश्ट ताच्या भितर सर्गीच्या बापाक तो विचारता न्ही बाबा तूं म्हाका कित्याक हें कोत्ताय त्रास दिताय ताका जायना जालें इतले ताणें त्रास सोंसले इतले कोश्ट ताणें आपले कुडीर घेतले ओडून चारय वाटेंतले आख्या संवसाराचे वयव ना पयले न्ही कहें ताका येताल्यो हे सगळे तेणें कित्याक ताका खबर आसली आपूण आतां आपल्या म्हज्या सुर्गीच्या बापा कडेन वेता म्हजो आत्मो ताका हें कोत्ता म्हजो आत्मो सगळें हें करून मरून हांव तुमकां म्हजो आत्मो नितळ करून तुमकां वेता हांव
तशें उदेची ताणें आपले कुडीर घेवन सगळें नाश केले आनी ताणें कितें म्हणलें, सोंपलें, सोंपयलें हांवें काबार करून, इट इज फिनिश्ड. सो ही जर सजमण आमी जेन्ना आमी कितें पळयता, कितें आहा ताचेर आमी नियाळ कोत्ता, म्हजी सारकी दुकां रडटालीं. कित्याक इतले कोश्ट ताणें सोंसले आनी हांव दुसऱ्यांक कोश्टी कितें कोत्तालो, हांव म्हजे स्वता बायलेक सुद्दां कितें कितें उलयतालो. आय एम सॉरी माय स्वीट हार्ट, प्रेज गॉड वॉट आय डीड. रियली हें आमी घेवन चलत न्ही आमचें जिवीत पळयात. म्हज्या भयणीक देखून सॉरी, हें सॉरी उतर एक तोंडासान हें करपाक म्हणोंक हें आहा, जड जाता न्ही, आगोड जाता, केन्ना केन्ना जाता न्ही. आवय ताका कित्याक भोगसून ताणें कितें कितें केलां म्हजे भायर, पूण जेजूचें हें कोश्ट ताणें हात केलो न्ही, इतलो हात जायना आसलें तरी सर्गीच्या बापाक ताणें तकली वयर काडली आपली. कितें सांगलें ताणें, सर्गीच्या बापा हांव तुजे कडेन येता, तुजी आज्ञा हांवें पावली, म्हाका आतां जायना, सगलें हांवें घेतलें म्हजे कुडीर, हांव तुजे कडेन येता, सगलें जालें, म्हजें मिशन कंप्लीट, म्हाका स्विकार. इट इज फिनिश. जेन्ना ताचो सारको भुंयचेर सगलो लास्ट ताचो थेंबो, घामाचो थेंबो पडलो, थिंगासर सगलें काबार जालें न्ही, दाखयतालें न्ही ते त्याच भाशेन हें दाखयता आमकां. ते आमी स्पिरिच्युअली आमी ते पिक्चर आमच्या हातून हाडूंक जाय आत्म्यान, आनी आमी ताचेर नियाळ करूंक जाय. सो म्हाका सजमलें ही कितलें ताणें कोश्ट, कितलें पळयतालो हांव पयलो हें करून, पूण आयज तें फर्स्ट इतलें हें करून हांव रडटालो, रडोन 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 आख्खें उगोत प्रिचिंगान. सिस्टरीकय शेअर केलें, सिस्टर म्हणलें दीस इज वॉट आय हॅव गॉन थ्रू, आमकां वय सो नाव आय नो, आनी हांव जाणा म्हणलें ताणें कसलें कितलें कोश्ट ताणें आपल्या कुडीचेर सोंसलें पळय तें. हें जर इतलें ताणें कोश्ट जर आमचे पासत सोंसलां जाल्यार आमी कोण, आमी कांयच न्ही. दुसऱ्या पासत दुसऱ्याचे कोश्ट आमकां सोंसूंक जायना, तांकां भोगसूंक तयार आमकां ना, मोग करपाक जायना आमचे कडेन. आमी कोण, आमकां दुखयता तांकां आमकां भोगसोवपाक ना. सर्गीच्या बापान आमकां करूंक ना, ताणें सगलें केलां. आयज तो म्हणटा तुमी म्हजीं भुरगीं, वेंचून काडलेलीं सगलीं तुमी म्हजीं भुरगीं, म्हज्या स्वर्गाचेर राज वासी तुमी, वारस. वयव ना आमकां हें शिकवण आमकां चड गरजेची, हें घेवन आमी चलपाक आमची चड गरजेची. आमच्या जिवितांत जर कांय अशें हें घेवन जर चलना न्ही, आमी थिंगाच उरतले. म्हजी 10 वर्सां फाटीं तो हें जाल्लेलें पळय ती जिवीत. प्रेज गॉड, हालेलुया. अगर हम लोग यही जो हमने सुबह एक ये देखा था, उसके प्रभु यीशु को वो टांगा गया था और वो देख रहे थे, वो सब जो उसका जो हमारा था ना, कोई बीमारी, जो हमारा पाप, श्राप, दोष, कुछ सब कुछ था, जो पूरी तरह से उसके स्वर्ग के पिता ने उसको जो मिशन दिया था ना, पूरी तरह से उसको सब कुछ इस तरफ से उस तरफ से हर तरफ से उसने खींच के अपने अंदर ले लिया. वो इतना टायर्ड हो गया, इतना उसको तकलीफ हुआ, फिर भी उसने ऐसा एक शब्द कोई किसी के लिए नहीं बोला है. उसने सिर्फ अपने स्वर्गीय पिता से बात की. हाँ मेरे बाप, हे मेरे स्वर्गीय पिता, आप मुझे इतनी क्यों तकलीफ दे रहे, क्यों तकलीफ दे रहे. उसी वक्त उसके बाप ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने उसका आत्मा स्वीकार लिया. क्योंकि उसका जो मिशन था पूरी दुनिया को साफ करने के लिए, हर चंगाई कर देने के लिए. उसी वक्त हम आज जो जिंदगी जी रहे, उसके बदौलत हम लोग जी रहे. उसकी देन है वो, उसका जो बलिदान किया है उसने जो त्याग किया है वो क्रूस पे, हर तरह से पूरी तरह से उसने ऐसे खड़ा हो ऐसा. सोचो अगर छोटी सी भी हमको दर्द होता है, छोटा सा भी कुछ हमको छूता है, लगता है काट होता है, तो हमको कितना दर्द होता है सोचो. हाँ, और सोचो उसने हमारे लिए कितना त्याग किया है. वो कोई त्याग उसके जैसा त्याग ये संसार में हमसे कोई नहीं कर सकता है, ना खुद अपने वाले सगे वाले. अगर आपके पास धन दौलत है, आपके पीछे दौड़ेंगे, आएंगे दौड़ेंगे. नहीं है ना, तो तेरी बात गई, मेरी बात गई, तू देख मैं मेरे रास्ते जा रहा हूँ. लेकिन प्रभु यीशु ने मसीह ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया है.
जो भी कोई है बुरा है, उसने उसको दुखाया, कुछ दर्द दिया है, कुछ भी किया है, लेकिन हर एक के लिए उसने स्वीकार लिया है हमको अपने राज में, अपनी तरफ से। और हमें उसने सब पूरी तरह से चंगा करके हमें स्वर्ग का वारिस बना के हमें आशीष दिया है, सबके ऊपर का आशीष हमेशा। और वो अभी स्वर्ग में बैठ के हमसे हमेशा अपने बाप से पापा से विनती करता है हमारे लिए, ताकि हम लोग सुख और शांति से जिये सदाकाल आपल्या उजव्या बापाच्या बसोन तो सदाकाल आमचे पासून विनंती करता। तो असो न्ही की आतां मरून गेला आनी आमकां सोड दिल्या आनी तुमकां जाय तें कर, चला पाप करा, कोणाक कितें जाय तें उलयात, हांव तुमकां बक्षितां तरी बक्षितां, पूण तुमचेर डिपेंड आसा। तुमकां तें काळोखान जिवंक जाय, तुमकां तें तुमचें तें नाका जालें तुमचे भितर घेवन, जशें म्हजे कुडीन नाका जाल्लेली दुयेंस पिडा आसली ती तुमकां घेवन चलोंक जाय, ओ तुमकां जें आत्मीक जिवीत दिलां, सासणीक जिवीत दिलां, बरें सगळें व्हरते मापार सगळें ताणें व्हरोन आमकां सगळें बरें व्हडलें ताणें आमकां व्हडपण दिलेलें आसा ताचें व्हडपणान चलपाक, ताचेर आमकां पातयेवन रावन आनी भावार्थान चलपाक आमी चलपाचें, वा आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक ना मोगसोवपाचें ना कितें करपाचें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सजमलें न्ही, प्रेज गॉड, सजमता। आतां आमी दुसऱ्यांक बोगसोवपाचें ना, कोण येता ताका कितें करपाचें, वचोन कंप्लेंट करपाचें, ताणें अहें केलें, हो कोत्ता तो हो कोत्ता, घोवाक तापयपाचें। प्रेज गॉड, हालेलुया। सजमलें न्ही, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मागणें करया, निमणें उबी रावया। What is that? You said that now we must not forgive, we must complain, you said. Who? You said now. That is, I'm just giving an example now. Now you have received the truth, you know, now it depends on you. Yes or no? सारकें सांगलां न्ही हांवें? हांवें कितें चूक सांगलां जाल्यार आय एम व्हेरी सॉरी। तुमकां कितें चुकी हांवें सांगलां जाल्यार हांवें सांगलां कितें तुमकां, आतां तुमी सगळें देवाचें उतर आयकल्लें, सगळें तुमकां मेवलें, सगळें तुमी घेवन वेतात, आतां कोणाक तुमकां बोगसूं नाकात। बोगसूंक जाय? प्लीज गॉड, दॅट इज वॉट आय एम सेयिंग। नो, आय एम जस्ट गिविंग एन एक्झाम्पल, ऑल्टरनेट आय एम गिविंग यू ऑल वॉट टू डू। After attending so many retreats, we already started to forgive long back. Yeah, praise God. That is very good. But complaining doesn't make sense. That you can complain also if that person is not listening and beyond your listening. Praise God. So, thank you, Jesus. Can we, can, praise God. So that's why, sister, we should, I was also like that, sister. I was also complaining. I have done lots of damages to other people in my life. My colleagues, my loved ones, in my own family. When I realized what I was doing it to them, after I repented, came back to Jesus Christ, I gave everything to Him, and after that, now I don't even complain with anyone. So many people are doing anything against me. I said, praise God. Jesus, you love me, I love you, and I know you're always with me. Whoever comes against me cannot stand in front of me, because the greatest in me is far greater than the evils of all the spirits in this world. The greater is in me, far greater is in me. He Himself is dwelling inside of me. So why should I? Who am I? Not to forgive others, to love others. Finish. I don't want to complain with anyone. No, I'm just giving you an example. Don't get offended, sister, because I have just give you an example. If you are offended, I'm very sorry. I'm not complaining about it. But I have already forgiven first, and then I complain. Okay. Forgiveness is So praise the Lord. love also is there. Thank you, Jesus. That is 50-50. Praise God. Thank you, Jesus. Okay? Much. Ami ubi rahuya. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 सर्गीच्या बापा तुका आमी दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा ह्या शिकवणे पासत जें कितें म्हज्या तोंडांसान तूं उलयलें सगळ्या म्हज्या भाव भयणांक
युट्यूबाचेर आयकतात सगल्यांक तांचे पासत फायद्याक आनी आमी कशीं आमची जशी एक धाकटुली फस्काची काडी जशी आमी पेटयता आनी दुसऱ्याच्या जिवितान जावं कितें आमी करता कोणाकूय लासूं शकता इतली आमची पदवी आमच्या तोंडान आसा. आमकां आमचेर निर्भर आसा आमच्या तोंडासान कितें आमी उतरां उलयतलीं ती आमी देवाच्या उतरांची उतरां पळयत शास्त्रा प्रमाणे की त्याच्या आड आमकां ताचेर नियाळ करपाचो चड गरज. कित्याक आमी आयज शिकल्या आयज आनी शिकता आनी येतल्या दिसांनी आमी शिकत वेतल्यो व्हड 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 सगळें जें व्हड गुपीत आहा पळय आनी आमकां तूं शिकयतलें पवित्रात्म्या आनी आमी तुमकां उगडासाक तुवें आमकां सदांकाल उगडास कोत्ताय. आमी खींच चुकता आनी कोणाक कितें आमी कशें बोगसूंक जाय तुज्या बोगसवण्या उद्देशी आमच्या बोगसवण्या उद्देशी न्ही पूण तुज्या बोगसवणें जशें तुवें तें सर्ग खुर्सार खिळोवन आमकां जें आमचें आसलेलें नासलेलें तुवें त्या खुर्सार व्हरोन आमकां संपूर्णतायेन सुटका फावो केलाय बोगशिलाय मोग दिलाय आनी आमकां तुजे उद्देशी चलपाक तुवें शिकयताय. सासणाच्या सासणा आमच्या सांगाता तूं आसा सर्गीच्या बापा तुका हांव दिणवासता आर्गां दिता वाखाणटा आमच्या ह्या भयणा पासत केन्ना आमी चुकता तेजो आमकां पूण आमी ह्या फुडें आमी चुकपाचें ना कित्याक आमी आतां स्विकारला तुका आमी स्विकारला कित्याक तुजें तें कोश्ट त्या खुर्सार आमी जशें सकाळीं पळयलां कितलें तुजें तें सगळें संवसाराचें सगळें दुयेंस पिडा कितें आसलेलें नासलेलें तुवें संपूर्णतायेन तुजे कुडीर व्हरोन तूं आमचे पासत अस्कोताय जालोय आनी आमकां तुवें बोलिश्ट केलोय आनी सगळें आमकां नितीवनपण करून बरें सगळीं आमकां तुवें साल्वसान फावो केलाय जेजू. तुजो फावो तुजे उद्देशी तुजे कोरपेन आमकां तुवें सदांकाल सासणाच्या सासणा ती कृपा दिलेली आसा आनी आमी भावार्थान आमच्या कोरण्यांनी आमी घालून तुजे कृपे उद्देशी चलता आनी त्याच वेळार आमी जेन्ना तुजे कृपेन आनी आमच्या भावार्थान आमी चलता तेन्नाच आमच्या जिवितान आमी व्हड व्हड आनी दुसऱ्याच्या जिवितान आमी मिलाग्री पळयता आनी तांच्या जिवितान व्हड व्हड तुजे मोहिमा घडोवन येतात. सदांकाल तूं आमकां सुरक्षीत तुज्या आसऱ्या खाला दवरलाय जेजू. जेजू तुका हांव दिणवासता आर्गां दिता वाखाणटा हे सुवाती पासत आनी ह्या त्या ओनरा पासत आनी ताचे फॅमिली पासत तुवें तांकां भोव व्हड त्या देण्यान बोल्लेलो आसा तुज्या मोगान ताका बोल्लेलो आसा देखून आयज आमी हिंगासर जें उतर परगडटा तें तुजें उतर सगळ्या संवसाराक सगळो संवसार आयकता आनी तुज्या उतरा उद्देशी तांकां सोत गमता आनी त्या सोत्या उद्देशी तांकां सुटका फावो जाता. जेजू तुका हांव दिणवासता आर्गां दिता वाखाणटा हे जेवणा पासत हें जेवण तुजें रगत आनी मांस तुवें आमकां दिलेलें आसा तशेंच हांव जेजू तुका हांव दिणवासता आर्गां दिता वाखाणटा सगळ्या संवसाराक खंय कोण गरजुवंत आसात कोणाक कांयच ना तूं थंयसर तुजे रिसोर्सीस पावयताय तें सगळें तांकां दिताय जशें तूं आमचें सकाळीं ते सांज पासून आमकां तुवें भरपेट आमकां जेवण दिलेलें आसा जेजू. त्याच भाशेन हांव तोच आशिर्वाद संपूर्ण संवसाराचेर घालता आनी ते जे शेतकार जे कोण काम करतात कश्ट करतात तांचेरूय आनी तांचे सगळे फॅमिलीचेर हांव आशिर्वाद घालता हे ब्रदर मॅथ्यू आनी तांचे संपूर्ण फॅमिलीचेर कित्याक ताणें हें तुजें ताचें घर तुका संपूर्णतायेन बॉल केलेलें आसा आनी येतल्या कांय दिसा भितर सगळ्या संवसाराचे व्हड व्हड हिंगासर मिलाग्री तांच्या जिवितान येतात आनी ते उतर आयकोन ते तुका स्विकारतात आनी सदांकाल तुजें सोत घेवन आनी ते सोत्या उद्देशी तूं सगळे संपूर्ण संवसाराक आनी सगळो संवसार तुजो पाटलावदार जाता म्हूण तुका हांव दिणवासता आर्गां दिता वाखाणटा. कितलेय कसले आडमेळे नासलेले तुवें नाश करून संपूर्णतायेन हे सगळे फॅमिलीक आमकां जशें आमी भाव भयणां जे आमी कोत्ता हिंगासर जेजू तुवें आमकां मागलाय आनी सदांकाल तुज्या वाटेर जशें मोगान जशें आयज आमी शिकल्या की कशें आमी चलपाक जाय कितें आमी कोत्ताल्या खंयसर आहा सगलें मिनटां सगलें रस्त्यार भायडे सगलें आमी वेतेल्या हिंगासर आनी तांकांय जें आमी घेतलां फुकटपणान आमकां दिल्लें तुवें जेजू आमची तुजे उद्देशी तें वचोन आमी दुसऱ्याकूय फुकट देणें दितेल्या आनी तांच्या जिवितान आमी उजवाड जातले म्हूण तुका दिणवासता आर्गां दिता वाखाणटा. हें मागणें हांवें म्हज्या बोवर ते जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.